ती एक मेंटॅलिटी ब्रेक जावपाक जाय. तो एक तो टॅबू आसा पळय की चल्यांक भायलीं कामां, चलयांक घरचीं कामां. तो टॅबू ब्रेक जावपाक जाय. थिंग आय हॅव लर्न्ड फ्रॉम माय गुरू, फ्रॉम माय पेरंट्स, फ्रॉम माय बेस्ट फ्रेंड्स की इवन इफ यू आर गिविंग 5 minutes, give it your full. That I don't want to keep someone at a very low rate of Correct. salary, because कशें आसा मेनली प्रॉडक्ट बरो आसा, तुजे कस्टमर रिव्ह्यूज बरे आसा, तुजो फीडबॅक जे तुका लोक दिता तें बरें आसा, देन यू आर ग्रोईंग. मॅडम तुमचे खूप खूप स्वागत आसा नवरात्री स्पेशल एपिसोडात. तुमचे परत एकदा मनपूर्वक हांव स्वागत करता. थँक्यू. ह्या एपिसोडात न्ही आमी एक गोंयची बायल स्पेशल त्यांचो मायंडसेट कसो आसता बिझनेसा बद्दल, किंवा ती कितें चिंततात, ती कितें बिझनेसान एंटर जालात, किंवा कशें कितें आसा बिझनेसा बद्दल हें आमी डिस्कस करता. सो हेज्या पयलीं न्ही आमकां तुमची एक लायफ कशी आसली किंवा चायल्डहूड कसो आसलो हें थोडक्यान जाणून घेवपाक जाय. चायल्डहूड म्हणपाक समज हांव सुरू करत जाल्यार हांवें म्हजें चायल्डहूड फोंड्याच स्पेंड केलां. आय डीड माय स्कुलींग म्हणजे 12वी पर्यंत हांवें हांगाच केलां. तेच्या मागीर हांव पणजे गेलें. थंय हांवें BBA केलें म्हगेलें. फ्रेंड्स बरीं आशिल्लीं सगळीं, आनी चायल्डहूडान आय वॉज अ नॉटी बट अ गूड स्टुडंट. अशें न्ही की एवरेजी स्टुडंट, अ गूड स्टुडंट. पण कशें मजाय केली, खूब हांसलीं, मजा केली, फ्रेंड्सा बरोबर टायमपास केलो. सो दॅट वॉज समथींग. स्टडीचो टायम आयलो स्टडी करपाचें. दीस इज समथींग आय फॉलोड. तेच्या मागीर MBA करपाक आय वॉन्टेड टू डू MBA, सो हांव बँगलोर गेलें जस्ट MBA तुमकां हांव करपाक. डिस्टर्ब करता. खुबश्या भुरग्यांक धाकटे आसतना गायडन्स गावनासले. हय. घरान प्रॉपर एक एज्युकेटेड फॅमिली आसून सुद्दां हय. आमी इतले डिस्कस हय, करता हय, कळ्ळें हय. आमकां. तुमचें कशें कितें आसलें? तुमकां कोणी गायड केल्लें काय तुमी कसो प्लॅन कितें केल्लो? आय वॉज अ रिबेल ल्हान आसतनाच्यान. कितें सांगता पळय तेचे उरफाटें करप सदां, बिकॉज आय वॉन्टेड टू डू एवरीथींग माय स्टायल. बट जी म्हजी मम्मी आशिल्ली, सो शी वॉज अ गूड सपोर्ट. सो तिणें कशें आशिल्लें की शी वॉज अ गायड. म्हणजे कशें शिकोवपाच्या टायमार ती म्हाका शिकपाक सांगताली वॉटेवर. आनी शी वॉज अ स्ट्रिक्ट मॉम एज वेल एज अ फन लविंग. सो स्ट्रिक्टनेस केन्ना एवेस करना तेन्ना. सो तूं मजा करपा टायमार ती मजा करपा दिताली, मार बट खाल्ला तुमी? मार खातालें हांव, खूब मार खातालें. बट आय लर्न्ड आउट ऑफ इट. तसो म्हज्या भावा बरोबर शी वॉज कम्प्लिटली डिफरंट, बिकॉज तो कसो आशिल्लो, ही वॉज मोर सिस्टमॅटीक. हांव सिस्टमॅटीक ना. सो टू डिफरंट पर्सनॅलिटी प्रत्येक घरांत. घरांनी मोस्टली आसतात हय, तसले. टू डिफरंट पर्सनॅलिटी. तो कसो आशिल्लो द वे शी वॉन्टेड, आनी हांव कम्प्लिटली ऑपोजीट. सो मार तर खुबूच खाल्ला हांवें. बट त्याच्या बरोबर आय थिंक आय लर्न्ड अ लॉट. सो शी नेवर टोल्ड मी की हांव सांगता तेंच तूं कर. शी वॉज लायक तुका कितें जाय तें तूं कर, आय विल गिव यू एन एडवायस. आनी हांवें सदांच तशें पप्पाचें सुद्दां ओपिनियन्स, पर्स्पेक्टीव घेतले. बट लास्टाक म्हाका ओन जाय तो डिसिजन, बिकॉज कशें आसता एक एकदां तूं तेंचे डिसिजन आयकता, तूं करपाक सोदता, बट देन यू फील की तो रॉंग गेलो आनी हेंच्यांनी म्हाका सांगलें, दॅट्स द रिजन वो रॉंग गेलो. दीस इज वॉट आय नेवर वॉन्टेड टू डू. सो हांवें सदांच तशेंच केलें की म्हाका कितें आवडटा तें हांवें केलें. दे यूज्ड टू गिव मी ओपिनियन्स, बट लास्टाक म्हाका कितें आवडटा तेंच हांव करतालें. सो दॅट वॉज इट. तशेंच मागीर MBA करपाक गेलें. दॅट टायम दे टोल्ड मी MBA आतां तुका करपा जाय, तें कशें कितें करपाचें. हांवें लायक फिक्स आशिल्लें बँगलोर वचपाचें. आय वॉन्टेड टू डू MBA. थंय जॉब घेवपाचो, बिकॉज तोय एक्सपिरियन्स जाय आसता. गोंयांत रावन कितें जाता की इट्स अ व्हेरी स्मॉल स्टेट, सो तुका एक्सपिरियन्स तशें मेळना. बँगलोर गेलें, MBA केलें, तेन्ना एक्सपिरियन्स सामको डिफरंट आशिल्लो, बिकॉज देर वॉज नो वन टू हँडल मी. एक्चुअली हांव विचारपाक जाय हय. की एक्चुअली गोंयची जेन्ना भुरगीं भायर वयता पळय हय. ती म्हणटा की डिफरंट शिकतात. सो एक्चुअली आसात शिकतात एक्चुअली. हय. थोड्यान अशें आयकलां की फक्त पयशे स्पेंड करून येतात काय ना. शिकाना. खूब शिकपाक मेळटा, बिकॉज हांगा कशें आसता, मम्मी पप्पा आसता, तुजी भाव भयणां आसता, सो तेंच्या बरोबरूच तुजें रावप जाता. म्हणल्यार बेसिकली अटॅचमेंट आसता. अटॅचमेंट आसता, आनी फाल्यां कितें तुवें मिस्टेक केलेली ती आसात न्ही. थंय कशें आसता, नो वन इज देर. तुका कोण वळखय ना, तुजी फॅमिली ना, तुजे रिलेटिव्हजूय ना, फ्रेंड्सूय तुका नवे करपा पडटा. हे काय तूं फ्रेंड्स थंय घेवन वचपाक शकना. सो थंय तुजो एक्सपिरियन्स कसो आसता, बरें ना जाल्यार बी आपणानूच पळोवप आपल्याक. रांदपूय आपणें, बिकॉज हांव एकटें रावतालें, सो हांवें सगळें मॅनेज करतालें. फक्त एक्झामी टायमार माय मॉम यूज्ड टू कम. ती रावताली म्हज्या बरोबर. पण तेन्ना तुमी एक्झाम जावन वता आसतना म्हाकाय मातशें वायट दिसतालें. आरे बाबा इतले दीस ही रावली, सगळें बरें आशिल्लें, आतां ती वता, मागीर परत फ्रॉम स्क्वेअर वन सुरू करपा पडटालें. बट इट गेव मी अ गूड एक्सपिरियन्स. हांगा कशें जेवणा टायमार चिडचिड, नॉनव्हेज खावपाक जाय.
डेली काय कोण तुका करून दिवचो ना. सो हांगा कितें जातालें चिडचिड करतालें. हेंच जाय तेंच जाय. थंय तुका आतां कितें जें टाटार आसता तें खावप जाता. बिकॉज दॅट टायम द ओन्ली थिंग इज भूक लागल्यार भूक मिटोवपाक जाय. कितें मेळटा तें खावपाचें. टेस्ट आसूं टेस्टलेस आसूं एक एकदां. सो खूब शिकपाक मेळटा. इंडिव्हिज्युअल तुका ग्रोथ चड मेळटा वेन यू गो आवटसायड. हांगा कशें आसता हांगा फॅमिली आसा म्हणटकूच तूं तितल्या भितरूच उरता. सो कम्फर्ट झोनान वता. गो आउट ऑफ युअर कम्फर्ट झोन यू नीड टू गो आवटसायड. तुम्ही परत गोंयान केन्ना येयली किंवा कशें कितें मागीर फुडलें पावलें? सो हांवें MBA केलें म्हजें मार्केटिंगान केलें म्हणटकूच हांवें चिंतून आशिल्लें की म्हाका गोंयान येवन बी जॉब करपाक जाय. म्हाका थंयच जॉब करपाक जाय आशिल्लो कित्याक समज मेट्रो सिटींतले जॉब सोडलो आनी हांगा येवन केलें ताचो कांय अर्थ उरलो ना. थंय तुका एक्सपिरियन्सूय वेगळो मेळटालो. सो हांव अनअकॅडमीन आशिल्लें एज एन इनसायड सेल एक्झिक्युटीव आनी कंटेंट. सो ते दोनी नग हांव करतालें थंय. सो थंय म्हजो एक्सपिरियन्स बरो जालो बिकॉज आय लर्न बिकॉज मार्केटिंग केल्लें म्हणटकूच इनसायड सेल म्हणजे सेल्सानूच आमकां सुरू करपाक जाय. दीस इज द बेज ऑफ मार्केटिंग. सो थंय हांवें 6 म्हयने काम केलें. व्हेरी गूड अशें म्हणजे ना की सामको वायट एक्सपिरियन्स आशिल्लो बट इट वॉज अ एवरेज गूड एक्सपिरियन्स. खूब फ्रेंड्स मेळ्ळे. नव्यो लोकां कडेन उलोवपाक मेळ्ळें, शिकपाक मेळ्ळें. सो 6 म्हयने हांवें थंय काम केलें. मागीर कोवीड जालो. कोविडान हांगा आयलें घरा. दॅट टायम आय डिसायडेड समथींग म्हजें कितें ओन करतलें. बिकॉज आय डिडंट वॉन्टेड टू गो टू जॉब. जॉब म्हणल्यार असो की जॉबान म्हाका सेल्स आवडूच नाशिल्ली. दॅट वॉज जस्ट कितें इनिशियल स्टेज न्ही. सो करपाचें. ओन करपाक कित्याक तरी चिंतलेलें? मायंडसेट कितें जालें? फक्त पयशे जोडपाक जाय काय कितें तरी नांव ना, करपाक जाय आपलें? नांव करपाचें हें पयलींच्यानूच आशिल्लें बिकॉज बिझनस ही लेगसी पयलींच्यान चलत आयल्या. माय ग्रँडफादर वॉज अ बिझनसमॅन. पप्पाय म्हजो बिझनसमॅन. आनी म्हाका आपलें ओन करपाकूच जाय आशिल्लें बिकॉज कशें आशिल्लें की हांव करतालें. जॉब हांवें केलो. जॉब वॉज व्हेरी गूड फॉर मी. अशें न्ही की म्हाका थंय कितें प्रॉब्लम जाले. पण तेन्ना कितें जातालें आपल्याक ओन कितें आवडटा तें करपाक जाय. कितें अशें करपाक जाय की थंय म्हाका सकाळचें उठना फुडें आज म्हजो दीस आसा. दीस इज प्लॅन्ड. हांवें हें करपाक जाय. ती एक हें येनाशिल्ली बिकॉज सेल्स कशें कितें करपाक जाय न्ही. जॉब आसा दॅट्स वाय आय यूज्ड टू डू. सो तेशें म्हाका कितें आशिल्लें म्हणजे ओन करपाचें आशिल्लें. आय डिडंट वॉन्टेड टू गो बॅक टू जॉब. जॉब केलो सुद्दां जाल्यार सायमल्टेनियसली म्हाका आपलो ओनूच कितें तरी करपाचें आशिल्लें. सो देन आय डिसायडेड की बिझनस बाबा आतां कितें तरी करतलें ऑर स्मॉल स्टार्टअप करतलें. अशें न्ही की व्हडलो बिझनस करून बसतलें. स्मॉल स्टार्टअप जितलें हांवें कितें कॅपिटल म्हजे कडेन आसा थोडें पप्पानी म्हाका हेल्प केली. आनी फर्स्ट ऑफ ऑल हो डिसिजन घेवपाक म्हजो गुरून म्हाका हेल्प केली. सो दॅट इज समथींग वीच आय वील ऑलवेज होल्ड टू. बिकॉज कशें आसता जेन्ना तूं पयलेंच स्टार्ट करता तूं कन्फ्यूज आसता. आतां तुमच्या जॉब लायफान करूं गुरूचो पार्ट केन्ना येयलो म्हाका? हो पार्ट खूब वर्सां पयलीं. वेन आय वॉज इन हांव 10 वर्साचें आसतना आमी म्हजे पेरंट्स जॉयन जाल्ले जगद्गुरू श्री नरेंद्रचार्य महाराजा. आनी फ्रॉम दॅट टायम ही केम इन टू द पिक्चर. पण कशें आशिल्लें तेन्ना ल्हान आसतना फक्त पांयां पडलें. केन्नाय कितें आसलें की गेलें. तितलोच पार्ट आशिल्लो. इट वॉज नॉट की हांव सामकेंच स्पिरिच्युएलिटीन ऑर मेडिटेशन तशें कितें करतालें. बट स्लोली जेन्ना लायफ टफ जावपाक लागली बिकॉज 10 वर्सांच्या नंतर तुजी लायफ टफ जावपाक लागता बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्टेजीस ऑफ लायफ. तेन्ना आय केम अक्रॉस द मेन थिंग की गुरू म्हटल्यार कितें तो बिकॉज ही इज टू गीव दॅट स्ट्रेंथ टू मी. एकदां अशें जातालें की पेरंट्सांक तूं सगळेंच सांगना. बट देर हॅज टू बी समथींग वीच शूड होल्ड यू ग्राउंडेड. सो दॅट टायम आय थिंक म्हजो गुरून खूब हेल्प केलें म्हाका इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डिसिजन स्पेशली डिसिजना टायमार. बिकॉज म्हाजें कितें जातालें की डिसिजन घेता खरें हांव फेल जातलें काय ना बट आय थिंक दोळे धांपून आतां हांव सगळे डिसिजन घेता बिकॉज आय नो ही इज ऑलवेज बिहायंड. सो तो पार्ट ही प्लेज. एक्चुअली बिझनसान तुमी कशें कितें सुरवातीक काम स्टार्ट कशें केलें? हय. सो काम सुरू करचे पयलीं आय वेंट टू वन ऑफ माय रिलेटिव्स प्लेस आनी तेंचे कडल्यान एक गजाल कळ्ळी की डिजायनींग. पयलींच्यान म्हाका आर्टान खूब हें आशिल्लो की म्हाका आर्ट करपाक जाय आनी कितें. आनी मम्मीनी म्हाका ती हें लायिल्ली की ड्रॉइंग बुक्स हाडून दिवप. कलर कर म्हणप बिकॉज शी वॉन्टेड कितें तरी बाबा बिजी रावतलें. आपल्याक खूब वाज हाडपाना ल्हान आसतना. सो ड्रॉइंग बुक्स म्हाका कार्टून्स तसले हितून खूब आवड आशिल्ली. बट आय डिडंट न्यू की हेजें आनी फुडें कितें करपाचें. सो डिजायनींग म्हाका एक रिलेटिवान सांगलें की डिजायनींग इज अ गूड फील्ड. तूं ट्राय कित्याक करना. कित्याक म्हाका आवडूय आशिल्ली. सो हांवें डिजायनींग टूल्स शिकपाक लागून कोर्स केलो ग्राफीक डिजायनिंगाचो. हांगा गोंयानूच केलो. हें 2020
कोविड आनी जस्ट जस्ट हें कोर्साचो जालें. बजेट कितें जालें तिके थोडे लोक भियेतात न्ही की कोर्स इतलो म्हारगसो आसा ना हे ना, तें. इट वॉज जस्ट टू लर्न द टूल्स. सो कोर्साचो बजेट एक आय थिंक एक 6,000-7,000 कितें ओके. आशिल्लो. हांवें मडगांव केल्लो तो. मिनिमम बजेटाचो कोर्स केल्लो तुमी. हय, मिनिमम बजेट जस्ट टू लर्न रे. म्हणजे कितें आतां फुडें कशें कितें आसा, खंयचे टूल्स यूज करता, खंयचे टूल्सांनी कितें करपाक मेळटा. दॅट आय लर्न. सो तें जातकूच हांवें चिंतलें की थंयच्यान म्हाका वाट कळ्ळी. जेन्ना हांव शिकतालें सो हांव घरान प्रॅक्टीस करतालें. सो प्रॅक्टीस करता आसतना म्हाका कळ्ळें की डुडल आर्ट म्हणून कितें तरी आसा. वेरीन यू डू डिफरंट डुडल्स आनी ते डिजिटली करून तुका ते प्रॉडक्ट्स करपाक मेळटा. आपले ओन प्रॉडक्ट्स. सो हांवें डिसायड केलें की बाबा आतां अशें कितें तरी करपाक जाय. सो थंयच्यान हांवें पयलीं म्हटल्यार म्हाजो ओन फर्म तयार केलो व्हिच इज क्रिएटीव मोनो, व्हिच फोकसीस ऑन डिझायनिंग, व्हिच इज कंप्लीट हार्डकोर ग्राफीक डिझायनिंग. म्हणजे बिझनेस कार्ड्स करपाक जाय, फ्लायर्स करपाक जाय, फ्लेक्स करपाक जाय तसलें. सायमल्टेनियसली सोशल मिडिया मार्केटिंग बिकॉज तें हांव शिकून आयिल्लें पयलींच बँगलोर. दॅट वॉज अ न्यू थिंग दॅट टायम जेन्ना हांव शिकतालें. सो थंयच्यान म्हाका इल्ले इल्ले 2-3 अशे क्लायंट्स मेळटाले. नॉट अ व्हेरी बीग सक्सेस. स्लोली जातालें. आनी लॉकडावना खातीर लोकांक कांय खबरूय ना. गोंयान खबर नाशिल्लें की व्हॉट इज सोशल मिडिया मार्केटिंग. लोकांक एक बाबा बोर्ड लायलो जालें मार्केटिंग. दॅट इज वॉट आय न्यू. सो थंयच्यान सुरू केलें. मागीर हांवेन डुडल्स काडपाक सुरू केलें. डिजिटल तेका कशें कलर करप तें शिकलें. एवरीथींग सेल्फ हें आं. युट्यूब इज समथींग हांव तेजेर शिकतालें की कशें बाबा टूल्स यूज करप, कशें तें डिजिटली तेका कलर करप वॉटेवर. सो थंयच्यान मागीर 2021 बिकॉज ऑफ फिजिकल हेल्थ ऑर वॉटेवर आय टूक अ ब्रेक. आनी ब्रेक घेतलो. सो 2021 हांवेन तितलें कांय करूं ना. बट हांव घराकडल्यान स्मॉल प्रोजेक्ट्स घेतालें. 2022 I launched my first calendar. डुडल कॅलेंडर हांवेन केलो आनी हांवें तें लॉन्च केलें कॅलेंडर. आनी तेका खूब बरो म्हाका हें आयलो. सायमल्टेनियसली हांवें पप्पाचें बी बिकॉज माय फादर हॅड अ बिझनेस सो तेका आपले क्लायंट्सांक कॅलेंडर्स दिवपाची आशिल्लीं. एंड आय मेड अ डुडल वर्जन ऑफ माय डॅड. म्हणजे कार्टून वर्जन ऑफ माय डॅड आनी सगळे एम्प्लॉईज आनी तेणें तसली कॅलेंडर्स दितली. सो तेका म्हाका खूब म्हटल्यार खुपूच लोकांचें हें आयलें. की बरें केलां कॅलेंडर, बरें आसा, दीस समथींग युनीक. बिकॉज कोणाक हांगा खबर ना डुडल म्हटल्यार कितें, कार्टून्स कॅरेक्टर अशें करपाक मेळटा. मागीर म्हाका वेडिंग कार्ड्साचे हें येतालें. वेडिंग कार्ड्स इज समथींग वेर पीपल म्हणजे इंस्टाग्रामार पळयताले आनी म्हाका हें करताले. सो तेजेरूच हांव आशिल्लें. देन आय टूक अप इंटर्नशीप कशी, बट इट्स नॉट एन इंटर्नशीप, फ्रीलान्स प्रोजेक्ट्स घेतालें एक कंपनीचो. सो हांव थंय वेबसायट डिझायनिंग करतालें. देन मागेलें UI UX करपाचें, तेंचे सोशल मिडिया पोस्टर्स करपाचें, वीच वॉज फ्रॉम होम. स्टील म्हाका अशें दिसता की नेटवर्क जायना, नेटवर्किंग जायना. सो देन रिसंटली आय स्टार्टेड विथ अ जॉब. फूल टायम जॉबूय करता हांव आनी देन देर इज अ बिझनेस वीच आय लूक आफ्टर. दीस खूब हेक्टीक आसता पण करपाक पडटा बिकॉज दॅट इज वॉट आय लायक टू डू. म्हाका आनीक विचारपाक जाय आशिल्लें की हय. तुमकां जेन्ना आमी एडिटींग करतात हय. किंवा आमी एक पोस्टर सुद्दां केलो, आमकां हय. एक पोस्टर सुद्दां करपाक बेजिकली एडिटींग करता म्हाका एक आयडिया आसा की हय. एक पोस्टर करपाक नॉर्मल एक 30 मिनटां लागता. हय. बेजीक हय. रिकॉर्ड जाय पोस्टर. हय. हय. तेजे चार्जीस आमी जर सांगले लोकांक 500 सुद्दां इवन हय. तांकां खूब दिसता. हय. एद्याच्या पोस्टराक 500 रुपया कित्याक दिवं? हय. पूण ते मेहनतीक पळयना. हय. सो अशा लोकांक जर आमकां जर सांगपाक जाय किंवा समजून दिवपाक जाय तेजो व्हॅल्यू असो आसता कॅल्क्युलेट करप म्हणून आमी कशें समजून दिवपाक शकता? किंवा खूब लोकांक कळात ना पयलीं स्पेसिफिकली गोंयांतल्या लोकांक. हय. पोस्टराचेच 500 रुपया दिवंक पळयना. मागीर एडिटिंगाचे कितें दितले? व्हिडियोचे. हय, तें आसतात. सो हांव लोकांक हेंच सांगपाक शकता की जेन्ना पोस्टर करता तेजे फाटल्यान एक रिसर्च आसता. अशें न्ही की आतां बाबा हांवेन एक पोस्टर पळयलो की तो हांवेन काडलो आनी छापलो. तुजीं नांवां घातलीं, तुजे डिटेल्स घातले, छापले. तशें नासता. एक रिसर्च आसता. जाल्यार तें सेमूच जातलें न्ही. मागीर तुजी क्रिएटिविटी कितें उरली भितर. सो रिसर्च करपाक पडटा. बाबा तेका कसो पोस्टर जाय, तो युनीक कसो करपाक शकता. बिकॉज क्लायंट तुका एकदां वेग आन्सर दिता. असो कर जो कोणाच कडेन ना. आतां हांव तेजेर कशें करपाचें? सो रिसर्च करपाक पडटा. देन आय हॅव टू पूट माय क्रिएटिविटी इनटू दॅट. तेका तेजो कसो लोगो जावं कितें तो तेजो बरो कसो दिसतलो. तशें करून तो पोस्टर करपाक एकदां 1 वर सुद्दां वता. इफ इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इट गोज 1 आवर ऑल्सो. तेज्या भायर केन्ना क्लायंट येवन सांगता की हे कट कर मरे, ते कट कर मरे. ते जाता सदांच. हांवेन अशे क्लायंट्स पळयले जेंच्यांनी म्हाका 100 चेंजीस सांगले. बट लास्टाक तो पोस्टरूय घेवना आनी पयशेय दिले ना. इन केस जर कोण ह्या फिल्डान आसा आनी जर परत परत क्लायंट जर तांकां वाज हाडटा हय. जाल्यार तूं एक्स्ट्रा चार्जीस लावपाक शकता काय ना हय. क्वेशन आसता. सो हेजेर कितें म्हणणें तुमचें?
म्हाका जाल्यार दिसता जेन्ना तुमकां असे कोण क्लायंट्स मेळटा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू हॅव टू बी अपफ्रंट. अपफ्रंट आसपा जाय. तो क्लायंट मागीर गेल्यार जाता, पण तूं पयलीं म्हटल्यार तुजें समज तर तूं कामाक व्हॅल्यू करना जाल्यार कोणूच करचो ना. दिस इज वॉट आय फील. सो जेन्ना तुका क्लायंट येता यू हॅव टू बी अपफ्रंट एंड टेल की असो तुमचो पोस्टर दिसतलो, दिस इज हाव इट वील लूक, म्हाका अमको टायम लागतलो, अमके म्हजे चार्जीस, आनी तर तुमी 3 चार्जीस हांवेन 3 चार्जीस दवरल्या. 3 चेंजीसाक वयर तर तुमी कितें चेंजीस सांगता जाल्यार आमी तुका चार्ज करतले. आणि ऍक्च्युअली चार्जेस कॅल्क्युलेट अशें सुद्दां करप आसता खंय न्ही. हय. समज तुजो एक्सपिरियन्स जितलो आसता त्या फिल्डान तितले चार्जेस हय, वाडपाक शकता. हय. फ्रीलान्सिंगाच्या फिल्डान तशेंच आसता. 1 वराचेर म्हणजे तुका 1 वराक तूं कितलो टायम तेजेर स्पेंड करता तेजे चार्जीस लागता. पण कशें आसा अकॉर्डिंग टू द स्टेट मेंटॅलिटी. आतां कशें आसा बँगलोर दिस मेंटॅलिटी वर्क्स बिकॉज एव्हरीबडी इज अर्निंग. गोंयान तूं ही मेंटॅलिटी लावपाक शकना. बरोबर. लोक म्हणटलो तो म्हारगो, ते म्हारगे रे म्हणटलो, तेजे कडेन वचूं नाका. सो हियर वॉट आय फील पीपल शूड डू इज बी अपफ्रंट. अमकें हांव करतां, हे कामाक कितलो टायम लागता, हांव कशें करतां, आनी अमके 3 चेंजीस जाले. 3 चेंजीस तरी ओके. एव्हरी डिझायनर शूड बी पेशंट म्हाका अशें दिसता वेन इट कम्स टू क्लायंट्स. बिकॉज डिझायनिंगान तुका चेंजीस आसतले. तूं कितलेय क्रिएटीव कर, समज क्लायंटाक तो क्रिएटीव दिसना, तो डिझायन इज फ्लॉप. पण खंय तरी लिमिट धरून सांगपाक जाय. हय, लिमीट एक 3 चेंजीस जाले न्ही की तुमकां मिनिमम 50 चार्ज लागतलो. एव्हरी चेंजिंगाचेर ₹50 चार्ज लागतलो. बिकॉज तुजो तूं टायम घालता. त्या टायमा भितर तुजे 2 क्लायंट वता. बिकॉज तूं एक क्लायंटाचेर फोकस करता. सो तूं ते तरी मातशें कितें तुका भरून येवं नाका. आनी इट्स अ बिझनेस. लोकांक कितें दिसता ते कितें ड्रॉ करता रे, तेका आनी कितें पयशे दितले. पण तें करपाकूच खूब मेहनत लागता. एक आर्टिस्टाची मेहनत म्हाका दिसता लोकांक अजून कळना. बिकॉज लोकांक दिसता इट्स अ टायम पास, इट्स अ हॉबी. ऍक्च्युअली हांवेन सुद्दां पळयलें जेन्ना म्हाजो स्केच काडलेलो पळय तेन्ना अरावंड हांव कावंट 1.5 वर सुमार बसलेलो. हय. आनी सर्टीन एक बसपाक तितले पेशन्स लागता पळय. पेशन्स एका लागता. जाग्यार पळोवप, हे पळोवप, समथींग बिहायंड. तेच. आनी म्हाका हेजेर तुमकां आनीक विचारपाक जाय. एक न्ही एकदा आमी समज बजेट ठरयतात हय. की बाबा इतलो बजेट फॉर एक्झाम्पल 5,000 आमी बजेट ठरयलो. हय. इतले एडिटिंगाचे किंवा एडिटिंगाचे सगळें आमी टोटल इतले दितात. हय. आनी क्लायंट मागीर स्टार्टींग काय म्हणना, ओके म्हणटा. पण आफ्टर डुईंग प्रोजेक्ट तांकां सबमीट करतकूच ना आपूण तुका इतलेच दितलो. हय. कमी दितलो. फॉर एक्झाम्पल 4,000च दितलो. 5,000 दितच ना. त्या क्लायंटा वांगडा कशें डील करप? तूं एका सोडून दिवप, कितें करप? ते क्लायंटा भितर तुका आतां खबर आसा न्ही, पयलीं म्हटल्यार जेन्ना तूं क्लायंटा कडेन पयल्याचदा उलयता तुका खबर आसता बाबा हो कितें करतलो तो. तुका एक 2 मिटिंगाचेरूच कळटा. इफ इट्स अ मीटिंग यू नो, इफ इट्स अ फोन कॉल ऑल्सो यू नो. बाबा हो खरेंच करतलो काय हो बेश्टो तुका चण्या झाडार चडयता, तो बेश्टोच तुका आतां सांगता करता. आनी सदांच हें याद दवरप जे आतां डिझायनर्स आसा आनी जी स्टार्ट करपाक सोदता, केन्नाच आपलो डिझायन सेंड करता आसतना एक वॉटरमार्क घालून सेंड करपाक जाय. कित्याक हांवें अशें एक क्लायंट न्ही 2 अशे 3-3, 4-4 क्लायंट पळयले जे डिझायन घेता, म्हाका सेंड करा तुमचो डिझायन म्हणटा. बट देन दे यूज इट. दे गिव इट टू सम अदर डिझायनर हू इज चीपर आनी ताका सांगता असो करून पण दी. ऍक्च्युअली वॉटरमार्क काडपाक गावता न्ही. हय, वॉटरमार्क करपाक गावता. पण कशें आसा तुका जें आसा पळय म्हणजे डिझायन आसा तो कळटा की बाबा हेजो वॉटरमार्क अशें प्लेसिंग करप ते वॉटरमार्काचें. किंवा जर आमी जर अशें कितें जर केलें हय. इन केस जर म्हाका खबर आसा की म्हाजी डिझायन जर हय. तेणी खंयसर यूज केली हय. जाल्यार आमी कॉपीरायट क्लेम किंवा कंप्लेन घालपाकूच शकता न्ही. दॅट इज रायट वे हय. दिसता. हय. ते पोस्टारूच घालप. हय, ते पोस्टारूच घालप तशेंच. पण कितें जाता अशे जे बारीक अशे क्लायंट्स आसता जे आपले लोगो करपाक सांगता आनी कितें करपाक सांगता तांकां तूं खंय म्हणून सोदतलो. तेंय बी आसा. अशें म्हाका एक क्लायंट मेळिल्लो तेणें म्हजें सगळें करून घेतलें आनी लास्टाक ताणें पयशेय पे केले ना आनी म्हाका सांगलेंय ना बाबा म्हाका आपल्याक आवडलो काय ना. पण मागीर तेजो लोगो पळयलो, इट वॉज द सेम लोगो. फक्त 2-3 कितें एडिशन्स केल्या ताका. लोगो ताणें हें केलो. पण तेन्नाच्यान आनी एक कळ्ळें की एडवान्स पेमेंट इज समथींग यू हॅव टू टेक. बिकॉज अशें न्ही की तुजी मेहनत बरें आसूं आतां कॉपी करपाचो होच जमानो चल्ला. एग्रीचें कॉपी करून तो करता, तेजे कॉपी आनी कोण करता. सो समथींग वीच इज एडवान्स पेमेंट. एटलीस्ट तुका पे तरी थोडो तरी मेळपा जाय कितें तूं काम करता. खंयचेंय काम घेवचे पयलीं एक एडवान्स पेमेंट घेवपाचो सो दॅट यू सेक्युअर युअर बोट. अशें न्ही की तूं सामकेंच सगळें फ्री हांवें तें म्हाका दिसना करपाक जाय आजकालच्या टायमान तरी. समथींग वीच सेक्युअर्स युअर बोट. तुका एक थोडे तरी कितें पयशे मेळ्ळे आनी जितली तुवें ताका मेहनत करून दिल्या ताका ती जस्टिफाय करता. आनी एक तुका खबर आसपाक जाय न्ही आपलो क्लायंट कोण तो आनी आपूण प्रोडक्ट कोणा खातीर काडला तेवूय खबर हय. आसपाक जाय न्ही. हय. हय. थोडे हय. बजेट पयलें आसता की आपल्याक ₹500 कितें करून दी हय. आनी तूं ₹1,000 करून दिता जाल्यार समथींग रॉंग हय. आसलें. हय. हय. सो तें तेंचे कडल्यान जेन्ना तूं स्पेसिफिकेशन विचारता पळय क्लायंटाक तेन्ना तूं क्लियर आसपाक जाय.
तुवें ते सदांच त्यांच्याकडे सारखे म्हणपाक जाय आनी केन्नाच कोणाक फट मारपा जायना. आपूण तुका करून दिता आनी मागीर कितें जाता तुका एक तर तुजो बजेट हालता सो तूं बजेट चड लायता विच इज समथींग विच आय फील रॉंग. एक तर तूं ताका सांग हा 2 दीस दी आपल्याक सर आपूण तुमचो बजेट कॅल्क्युलेट करता सगळें कितें करता आनी तुका तेन्ना मागीर कोट करता. दॅट इज कम्प्लिटली फायन बिकॉज तूं कॅल्क्युलेट करता. थोडे जाण म्हणटा हा हा हे 100 रुपयान जातलें 300 रुपयान जातलें आनी मागीर तेन्ना तेंचो बजेट जाता हा हेका 350 जाले 400 जाले थंय म्हाका रॉंग दिसता तें बिकॉज तेन्ना तूं फटयता. आपल्या उतराचेर तूं सारको आसपाक जाय देन यू आर अ सक्सेसफूल बिझनेसमॅन. इफ तुजो उतर तूं हालयता देन आय फील इट्स अ रॉंग थिंग. म्हळ्यार एकदां सांगलें की सांगलें तें. सांगलें की सांगलें तुका मागीर तेजेर कॉस्ट चड सुद्दां लागलो तो तुवें बेर करप. जाल्यार क्लायंट म्हणटलो वो फटींग वो एक चार्ज सांगता मागीर आपले वाडले म्हणटा. दॅट इज रॉंग न्ही. आनी एक म्हाका विचारपाक जाय तुमकां मार्केटिंगान खुबसो एक्सपिरियन्स आसा हय. सो एक्चुअली ऑफलायन मार्केटिंग आनी हय. डिजिटल मार्केटिंगान तुमकां कितें डिफरंस दिसता कारण एक आतां जर आमी इंस्टाग्रामार पळयलें न्ही हय. जाल्यार व्ह्यूज खूब आसतात किंवा लायक्स खूब आसतात हय. पण भितर एकटो दोगोन कोण तरी फोन येता कोणाचो हय. आनी ऑफलायन अशें आसता की माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जाता. हय. तुमकां भितरली खंयची दिसता तर तुमी चड खंयची पळयला? कशें कितें तुमचो एक्सपिरियन्स? Digital marketing and social media marketing is good when your target audience is social mediaचेर आसता. ती बी जाय बिकॉज जेन्ना लोकांक कळटा नॉलेज टू गेट एज्युकेशन सोशल मिडिया मार्केटिंग इज व्हेरी गुड. तांकां कळटा आ बाबा ग्राफीक डिझायनिंग म्हटल्यार कितें डुडल आर्ट म्हटल्यार कितें अमके प्रॉडक्ट्स आसा. आतां एमेझॉन फ्लिपकार्ट ते तशेंच चलता बिकॉज दे सी एवरीथींग ऑनलायन. आतां तुका एक खंयचो तुवें ड्रेस पळयलो तो ऑनलायन बरो दिसना न्ही म्हणून आपल्याक घेवपाक जाय आनी तुजे कडेन सगळें सेव केल्लें आसा तुका सगळे डिटेल्स दिल्ले आसता एवरीथींग इज देयर. बट रेफरल मार्केटिंग जशें म्हणटा की आमी रेफर करता आपूण तुका हा अमको आसा दॅट इज व्हेरी गुड वेन इट कम्स टू थिंग्स लायक डिजिटल मार्केटिंग. हांव करता जाल्यार कोण बाबा 4 मनीस सांगता की म्हाका बरो एक्सपिरियन्स आयला रे तूं तेजे कडेन मार्केटिंग कर. म्हजें हें एकूच हें आसा की रेफरल मार्केटिंग वर्क फॉर मी इन दीस बिझनेस बिकॉज म्हाका खूब रेफरल्सांतल्यानूच येता बिकॉज तेंचें काम बरें करता म्हणटकूच ते 4 लोकांक सांगता बाबा हें आपलें करा. बेसिकली बिल्ड जाता ट्रस्टा प्रमाणे. ट्रस्ट ट्रस्ट एक्चुअली बिल्ड कसो करप एक्चुअली हॉनेस्ट ट्रस्ट प्युअर ट्रस्ट कसो बिल्ड करप? प्युअर ट्रस्ट बिल्ड करप ट्रान्सपरन्सी विच आय फील. हांवें सदांच हांव म्हणजे कोणीय आसूं तो तेजे कडेन हांव ट्रान्सपरंट रावता. हांव केन्नाच सांगना म्हाजें कितें आसता पळय म्हणणें हांव अशें म्हणना की बिकॉज हो म्हजो क्लायंट न्ही मातशें हेका वयर चडोवया जावं म्हणजे फेक थिंग सांगुया अशें तुका मेळटलें तशें मेळटलें. हांव तेंच्या कडेन ट्रान्सपरंट रावता. सी सोशल मिडिया प्रोसेस इज स्लो. तुजे फॉलोवर्स स्लो वाडटले अशें न्ही की हांव तुका पेड फॉलोवर्स अशे घेवपाक मेळटा. देर आर टेक्निक्स टू टेक पेड फॉलोवर्स पूण कांय फायदो ना ते तुजे 2 पोस्ट कितें लायक करतले तेज्या मागीर ते पेड फॉलोवर्स गेले. ऑर्गेनिकान कितलो टायम लागता फक्त कितें कन्सिस्टन्सी आसपाक जाय आपल्या कडल्यान की आपूण बाबा तेजो डेली पोस्ट करता डेली तेजेर रिसर्च करता खंयचो टायम बेस्ट पोस्टा तें रिसर्च करपाक जाय. प्रत्येक बिझनेसचे टायमिंग्स वेगळे आसता आनी ट्रान्सपरंट रावपाचें. समज तुका फाल्यां प्रॉब्लम्सूय फेस जाता तेजो बिझनेस बाबा रन करपाक हांव सोशल मिडिया मार्केटिंग करता म्हाका कळटा तर तुवें ताका स्ट्रेटली सांगपाक जाय बाबा आपल्याक अशें अशें जाता दॅट्स द रिजन द रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग. एक रिव्ह्यू मिटींग दवरपाची एक तेंच्या कडल्यान फीडबॅक घेवपाचो. दॅट इज हाव बिझनेस रन्स अँड दॅट इज हाव यू बिल्ड युअर ट्रस्ट. ट्रान्सपरन्सी एक्चुअली कितल्या पर्यंत दवरपाक जाय एक्चुअली फुल्ली दवरप सुद्दां एक्चुअली रॉंग जाता. हय फुल्ली दवरप इन सेन्स की तुजे बिझनेस सिक्रेट्स तुवें आउट करप ना जावं तुजें प्रायसींग तुवें आउट करप ना जावं थोड्यो स्ट्रॅटेजीज ज्यो तुका नाका तांकां सांगपाक ते तुजे जुगाड जावं तो तुजो वे ऑफ डुईंग युअर बिझनेस दॅट यू शूड नॉट टेल. बट ट्रान्सपरन्सी विथ रिस्पेक्ट टू देअर बिझनेस विथ रिस्पेक्ट टू दे म्हणजे तेंच्या कडेन जे लेनदेन आसा कितें आसा तर तेंच्या कडल्यान तुवें सारकें रावप. बट तूं बाकीच्यांचे तेंच्या कडेन शेअर करूं नाका जावं आपलो कितें तुका कितें बिझनेसाचो जो तुजे सिक्रेट आसा ते तूं तांकां सांगूं नाका. पण तेंचे जे बिझनेस रिलेटेड आसता तेंचे जे प्रोजेक्ट रिलेटेड आसा तेंचे कडेन उलोवपाकूच जाय. फटींगूय मारून कांय फायदो ना केन्ना ना केन्ना तो भायरूच सरता. सो दॅट्स द रिजन ट्रान्सपरन्सी इज इम्पॉर्टंट. पृथ्वी गोल पृथ्वी गोल आसा करेक्ट. सो खंय ना खंय तूं फसता मागीर न्हू ते म्हणटा अरे आपल्याक तेणें अशें अशें सांगलें अशें सपने दाखयले की आपलें अशें जातलें पूण लास्टाक कांय जालेंच ना. दॅट हॅज टू नॉट गो आउट कित्याक तेन्ना तुजें रेफरल मार्केटिंग गेलें. म्हणल्यार एक तर कमी उलोवन चड ताका एक्शन्स घेवन हय एक्शन घेवन दाखय. तूं ताका सांग फ्रँकली की आतां बाबा हांव सुरू करता तुजो 0 फॉलोवर्स आसा तितूंतल्यान तुका 100 इज अ मायलस्टोन. सद्या आमी 100च मायलस्टोन दवरुया. 100 क्रॉस जालो की 200 इज अ मायलस्टोन 300 इज अ स्लो प्रोसेस ओनली विन्स आय फील.
स्लो अँड स्टडी विन्स द रेस ही म्हण सदांच आयकल्या पण आसतली. ऍक्च्युअली फॉलोअर्स वाडच्या पेक्षा रिलेशन कशें हय. वाडटले हें चिंतपाक जाय. आणि तुका क्लायंट्स कितले येता आतां बिझनेस म्हणटकूच ताका क्लायंट्स येवपाक जाय. फॉलोवरूच वाडून काय फायदो ना. फॉलोवर ताचे 100 फ्रेंड्स सांगले ते वाडटले. बिझनेस वाडपाक जाय. ताका थंयच्यान एक बाबा क्वेरी आयली हां सर हें अमकें कशें करप वॉटेवर. सो यू शूड टेल की हां ही क्वेरी येता. सो खूबदां हांव जेन्ना सोशल मिडिया मार्केटिंग करतां हांवें पळयलां की क्वेरीज येता. लुकींग एट द पोस्टर हां तो पोस्टर अट्रॅक्टीव आसा हां हो अमको सर्वीस करता हेका विचारया. लास्टाक तो तेज्या बजेटान आसल्यारूच येतलो रे थंय तेंचो क्लायंट ऑर कस्टमर. पण एटलीस्ट येता तरी न्ही क्वेरी. सो दॅट इज अ विन सिच्युएशन फॉर अस. लीड जनरेट जावपाक जाय तुजे धंद्याक. तुमचे कडेन बेसिकली कॉमन क्वेश्चन्स कितें येता लोकांचे? जेन्ना हांव बिझनेस सुरू केलो तेन्ना कॉमन क्वेश्चन्स अशे म्हणजे रिगार्डिंग बिझनेस सोशल मिडिया. रिगार्डिंग सोशल मिडिया जेन्ना क्लायंट्साचे क्वेश्चन्स जाय की म्हाका हितूंतल्यान लीड्स येतले काय ना, म्हाका बेगीन लीड्स जाय, म्हाका अमकोच लीड जाय. सो हांव कितें म्हणटा आतां सद्या तूं आतां सुरू केलां. कशें इतले फास्ट येतले? सो यू हॅव टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मिडिया मार्केटिंग इज ऑल अबाउट शो. तुजे दोळ्यांक एक तर अट्रॅक्ट जावपाक जाय पोस्टर. तूं स्क्रोल करता आसतना एक असो पोस्टर आसपाक जाय हां हेंच म्हाका जाय आशिल्लें. तो मनीस सेव्ह करून दवरता. सेव्ह केलो की पोस्ट तो ज्या टायमार ताका जाय आसता तो ताका मेसेज घालता, एक डीएम करता. हां बाबा ही तुजी सर्वीस आसा हेजो चार्ज कितलो? मागीर तूं ताका आपलो कन्सल्टेशनाक आपयता वॉटेवर. सो दॅट इज अ विन सिच्युएशन फॉर मी. आनी म्हाका जे क्लायंट्स विचारता मोस्टली तेंचे कडेन कांय आसना बिकॉज हार्डली पीपल नो अबाउट सोशल मिडिया मार्केटिंग. द ओनली थिंग दे टेल मी कन्सिस्टंटली म्हजे पोस्ट करपाचें. दिस इज समथिंग दे टेल आनी एक मी. सोशल मिडियाचेर हांवें अशें पळयलां खुबश्या क्लायंट्सांक हय. पळयलां नांवां घेयनाची बट थोडे जाणांनी मेसेजींचे रिप्लाय बेगिनाच दिता, हय. इन्स्टंट दिता. थोड्यांचे ऑटो सेट आसता आनी थोडे जाण मुद्दाम लेट दिता. हय. आपूण बिजी म्हणून दाखोवपाक बिजी नासतना. हय, हय, ते हय. तिनूय प्रकारचे लोकां कडल्यान खंयचो एक रायट वे किंवा बेगिनाच तुमी रिप्लाय दिवपूय बरो, ऑटो मेसेजीसूय बरे हय. काय लेट दिवपूय बरे मुद्दाम? लेट दिवपाच्या हितून म्हाका हें ना. बिकॉज समज तर तो अर्जन्सीन आसा जाल्यार तूं एक लीड तुजो वेस्ट करता. कळ्ळें तुका? तो म्हणटलो हो रिप्लायच दिना, हेका केन्ना घातलेली मेसेज, 4 दिसांनी तूं ताका रिप्लाय दिता. तो आनी कोणा कडेन ती सर्वीस घेवन मेकळो आसता. ताका तुजी गरज आसना. एक तर इट्स एन ऑटो मेसेज इज गुड ऑर रिडायरेक्टिंग टू युअर WhatsApp बिकॉज WhatsAppार चड हें आसता. तूं इन्स्टा कोण थोडे बाबडे पळयना. सो WhatsAppाचेर रिडायरेक्ट करपाचे इन्स्टाच्यो मेसेजी जावं जर ईमेल तूं यूज करता जाल्यार डायरेक्ट कॉल कर, कन्सल्टेशन घे. कॉल कर आनी म्हाका सांग की तुका अमकी कितें कसली सर्वीस जाय आमची. दॅट इज वॉट आय फील इज गुड. आनी केन्ना केन्ना म्हजे क्लायंट्स बिजी आसता आनी आय नो इफ दे आर बिजी आय ओनली रिप्लाय. बट इफ इट्स अ स्पेसिफीक थिंग जशें थोडे म्हजे क्लायंट्स आसा दे आर डेंटिस्ट. सो आय डोंट नो की डेंटिस्टाचे बाबा कितें रिप्लाय करपाचें ताचे क्वेश्चन स्पेसिफीक आसता. सो हांव तांकां मेसेज करता बाबा एक अमक्यान तुका मेसेज केल्या जस्ट रिप्लाय टू हिम ऑर जस्ट गायड दॅट पर्सन. सो म्हाका जाल्यार दिसता की ऑटो मेसेज इज गुड बट इट शूड रिडायरेक्ट टू WhatsApp. आनी समज जर ऑटो मेसेज ना जाल्यार यू हॅव टू हँडल युअर क्लायंट्स. तुमकां अशो एक एक्सपिरियन्स येयला आसतलो इवन म्हाका येयला. हय. जेन्ना हांवें सोशल मिडियार स्टार्टींग नंबर घातलेलो हय, पळय, हय, नंबर घातलेलो क्लायंटांचे बेश्टेच फोन येवप हय, वाज हाडपा खातीर. हय, हय. सो असल्या क्लायंटांक कितें करप बेसिकली अर्दे वर एक वर बेश्टेच वेस्ट करप कितेंय विचारून आनी तें फोन कट करीत जाल्यार बरें दिसना. ते मात आसतात. तेच आसता की कितें आसता थोडे क्लायंट्स बेश्टी मजा घेवपाक. आरे हेणे मरे बिझनेस सुरू केला हेची मातशी मजा घेवया. हेका फेक एक कितें तरी दिवया आनी मागीर ताका विचारचीच न्ही. अशें स्टार्टींग म्हाका खूब जाल्यार लायक म्हाजें एक इन्सिडंट म्हणपाक गेल्यार म्हजो एक स्वताचोच फ्रेंड आशिल्लो. ही गेव मी हें की आपल्याक एक लोगो जाय आनी तेजो मागीर पत्तोच ना. कळ्ळें मातशी मजा घेवपाक आतां हेजे कितें म्हणून करता हें पळोवया चल ताका सांगुया एक लोगो हें न्हू म्हाका लोगो करून दी आनी देन कांयच ना रिप्लाय. सो म्हजें अशें कितें जातालें की मोटीव डावन जातालो. आरे बाबा म्हाका आवडुना काय ताका. इनिशियली सगळ्यांकूच जाता. बट दीस प्रोसेस यू हॅव टू लर्न. लर्निंग हॅज टू बी देर. एवरी स्टेजीन हांवें शिकलां कसो क्लायंट आसता. आतां कितें जाता आतां हांव फोन घेतलें क्लायंटाचो कोणें म्हाका फोन केलो की म्हाका कळटा. जेन्युइन क्लायंट टायमपास करपाक कॉल केला तें कितें हेजें. हे एक्सपिरियन्साचेर बेसिकली कळटा. एक्सपिरियन्स सांगपाचें एक्सपिरियन्स आतां एंड लर्निंग. लागलें. हय. तुका सुद्दां जाता या. आसतलें कोणा कडेन तूं कॉल केल्यार बाबा ही खरीच म्हाका इंटरव्यू दितली जावं हेजे बरोबर हाजें कितें कॉन्वर्सेशन फुडें वतलें. बेसिकली मागीर तकलेंत एक आसताच 100रांतले 10 क्लायंट अशेच आसतले ते हय. जीव खातले. हय. जीव खातात बिकॉज तेंचें कशें आसता थोड्यांक बेश्टें पळोवया कितें करता हें अशें आसता. थोड्यांक म्हणटा चल चल हेजी मजा घेवया. दॅट हॅज टू बी देर. समज तें ना न्ही जाल्यार तुका लायफान मजा ना. अशें म्हूण तुवें चलप.
दॅट हॅज टू बी दे. पण कितें आतां विथ एक्सपिरियन्स म्हाका कळना, सो हांव तेजेर चड टायम वेस्ट करना. ते जेन्युअन आसता तेंचेर टायम वेस्ट, तेजेर टायम घातलेलो बरो, वेस्ट अशें म्हणपाना, टायम घातलेलो बरो. पण हेंच्या लोकांचेर वेस्ट करप न्ही. एक जस्ट तुमकां एक क्वेश्चन म्हाका स्ट्रायक जालो, त्या हय. खातीर हांव विचारता. हय. पॉसिबल आन्सर करा. हय. अशें म्हणटात की Instagramर न्ही बेसिकली चेडवांचे फॉलोवर्स रोखडे वाडटात. एक 2-3 सेल्फी घातल्या पुरो, ती गोरी आसली जाल्यार सेल्फी बेसिकली अशे क्वेश्चन्स आसता आनी आमकां हय. जातात. हय. तेंचे फॉलोवर्स वाडटात हय. आनी आमकांय पळोवन दिसतालें खरेंच अशें वाडटा काय? हय. हय. बेसिकली थोडे मे बी आसता सुद्दां आसतले. सो एक्चुअली तशें सुद्दां वाडप आनी थोडे तेंच्या फोटवान सुद्दां तेंच्या नांवान क्रिएट करता अकाउंट. हय. जाल्यार जुगाड पयला. हय. तेंचे फॉलोवर्स वाडले काय ना की थोडे पयशे दिवप आनी आपलें नांव घालप मागीर हय. आयडीचेर. हय. सो दॅट इज ते सुद्दां एक बरोबर वे आसा काय कशी ना, कितें? then you're cheating your हं. clients, then you're cheating your followers, which I feel. हं. अशें हांवें आयकलां आनी अशें हांवें फेसूय हं. केलां की जस्ट बिकॉज एक फोटो घातला तेजे लायक चड येतले, पण तर हांव तो बिझनेस रिलेटेड कितें घालता तेका कोण पळयना. हें हांवेनूय हय. फेस केलां. पण कशें आसता की अशें करून फॉलोवर्स गेन करप इज अ रॉंग थिंग म्हाका दिसता. सो जेन्युअनली प्रॉडक्ट बरो आसा, तुजे कस्टमर रिव्ह्यूज बरे आसा, तुजो फीडबॅक जे तुका लोक दिता तेंय बरें आसा, देन यू आर ग्रोईंग, देन यू आर लिटरली ग्रोईंग अशें दिसता म्हाका. पण तशें करून फॉलोवर्स वाडोवपाक आय डोंट सपोर्ट इट. आनी हांव अशें म्हणटलें फॉलोवर वाडोवपाकूच जाय जाल्यार पूट युअर एंटायर डे, पूट युअर हार्ड वर्क, पूट एवरीथिंग. जे सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर आसा तुमी पयले आसतले रील्स करता. रील्स हॅज टू बी इट्स अ हार्ड वर्क म्हटल्यार टू एन एक्सटेंट. तुका खबर आसतलें तूं बरोबर. व्हिडिओज काडटा, एडिट करपाक कितलो टायम लागता, ट्रान्झिशन घाल, म्युजिका बरोबर तें बसय, म्युझिक मॅच जावपाक जाय बेसिकली. मॅच जावपाक जाय, तेजे बिटार बसोवपाक जाय. बिकॉज आय नाव वर्क एंड आय ऑल्सो वर्क एज अ व्हिडिओ एडिटिंग, व्हिडिओग्राफी. म्हाका खबर आसा की कितें जाता तें, बिकॉज इट्स अ न्यू एक्सपिरियन्स आनी तेका तुका टायम वता. पोस्ट रेडी करून डिझायनिंग करपाक 1 वर चडांत चड. पण व्हिडिओक तुजे 2 वता, 3 वरां वता, एक दीस फूल डे सुद्दां वता. इफ इट्स अ लाँग व्हिडिओ टू एडिट, फूल डे वता तुजो भितर. सो म्हाका दिसता की अशे टॅक्टिक्स करून फुडें सरप इट्स नॉट अ गुड थिंग. स्लोली तूं फुडें सरता, जेन्युअनली तूं फुडें सरता, तुजे फॉलोवर्स तुजे सगळे पोस्ट लायक करता आनी दे नो व्हॉट यू डू, देन इट्स अ गुड थिंग. एक एक्चुअली तू जुगाड तुमकां सांगता जो हांवेन एक्चुअली हय. ट्रॅक केला म्हाका जो एक्चुअली हय. गावलो. तिने कितें केलें खबर एक्चुअली हांवें तुमकां सांगलें पळय केस. हय. ते एका चेडवाचे फॉलोवर्स 15,000 मायज जाल्ले. हय. हय. 15,000 मायज जाल्ले आनी ते रील्स, फोटोज सगळे घालताले. हय. तिने सर्टन ताका अमाउंट पे केलो हं. आनी ते फॉलोवर्स आनी प्रोफायल जे सगळे आसले पळय सगळे काडले, हय. आपले घातले. हय. सगळे आपले रेडी केले हेचर आनी मागीर दुसरे आपले न्यू क्लायंट्सांक दाखोवपाक लागले आपले फॉलोवर्स इतले हा पळय. हय. अशें कळ्ळें, सो कळ्ळें. अशा क्लायंटांक धरपाक व्हेरी हार्ड पडटा. हय. सुरवातीक न्यू क्लायंटाक. हय. कळ्ळें तुमकां. पूण जेन्ना आमी सुद्दां ताका धरले पळय, एक टॅग ऑप्शन आसता खबर आहा तुमकां? हय. 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 टॅग टॅग केले बेसिकली वचना. सो वचना. म्हाका टॅगान सगळें सांपडलो. हय. टॅग्स हय, टॅग ऑप्शनान कळ्ळें. ते चलयेक टॅग केले आसतले हय. लोकांनी. कित्याक एक सेलिब्रिटी जर 15,000 फॉलोवर हय. आहा ताका हय. टॅग कोण ना कोण करता तातूंत ते बेसीक आसता. हय, कोण ना कोण करतलोच न्ही. हय. सो अशे खुबशे जाण डिफरंट डिफरंट जुगाड करतात. कळ्ळें. सो हेच्या वांगडा आमी सावधान कशें रावप बेसिकली फर्स्ट तुमी हें सांगा. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हटल्यार हॅक बी जावप इज समथींग डिफरंटूच. हय. पण असल्या अकाउंटाकडल्यान सावधान रावचें पडटा. हय, तुका असले लोक अप्रोच करतले. पण हें सदांच याद दवरप की बाबा आपणेन हो अकाउंट कित्याक ओपन केल्लो? आपणेन ही मेहनत कित्याक घेतली? बिकॉज त्या चलयेन मेहनत घेतली आसतली. एक 15,000 की तेजे रातोरात जावनासतले. तेणे मेहनत घेतली आसतली तेका. आनी जस्ट फॉर सम अमाउंट ऑफ मनी तूं दुसऱ्यांक कोणाक दिता. इट्स अ बॅड थिंग फॉर यू बिकॉज तूं तुजे मेहनतीचोच रिस्पेक्ट करना. तूं इतलें पावपाक फुडें जे तुवें मेहनत घेतल्या फॉर सम अमाउंट ऑफ मनी तूं तेका दिता. आनी तोय बी म्हणून इट्स लायक की तेका मेहनतूच घेवपाक नाका. ती एक म्हण आसा न्ही, आयते भिळात नगोबा. तसो तेजो जालो बिहेवियर. की आतां बाबा हेणें सगळें केलां, हें चली रेडी जालें दिवपाक आपल्याक तो अकाउंट. आतां कितें आनी करपाचें? 15,000 फॉलोवर मेळ्ळे. आतां फुडें फक्त वाडोवपाचें. आनी ते वाडपाकूय शकना एक एकदां बिकॉज ताजो प्रॉडक्टूच बरो ना कसो वाडटलो? ते 15,000चेरूच स्टक उरलो तो. पण कितें जाता ते कोणाची बावड्याची तेणें मेहनत घेतल्या तेकाय हें फील जावपाक जाय की ना दीस इज समथींग रॉंग. फाल्यां अशें करून करून जेन्युअन जे लोक आसता जे जेन्युअनली बाबडे त्रास घेवन वाडयता, एडिट करता, व्हिडिओ घालता, रील करता, पोस्ट घालता, तेंचे बावड्यांची मेहनतीचेर कांयच हें जावपाक ना. तुमी जस्ट म्हाका हें सांगा की थोड्या जाणांनी सेलिब्रिटींक चेडवांक घेवन आपल्या इंस्टाग्रामार एडवर्टायजमेंट करतात. हय. हय. फक्त चेडवांक घेवन बराबर चेडवांक घेवन. आनी ते एक्चुअली एडवर्टायजमेंट बरी काय रॉंग एक्चुअली? पळय हांव ताका वायटूय कित्याक म्हणपाक एडवर्टायजमेंट जे शकना. लोक मेळटा पळय ते चेडवांक किंवा ते सेलिब्रिटींक पळोवन अट्रॅक्ट जाता.
त्या हय प्रोडक्टा बद्दल. हय पण आफ्टर प्रोडक्ट घेतकूच मागीर तांकां रियलायज जाता की हो कसलो प्रोडक्ट रे. हय सो तें हांवें पळयलां जितलें हांव लोकांक फॉलो करता पळय दे टेल म्हणजे हां. ते युट्यूबरांक कोणाक फॉलो केला जाल्यार ते सांगता की अमको प्रॉडक्ट बरो आसा. अमके प्रॉडक्टाचेर जेन्ना तुका कळटा देर इज अ कुपन कोड फॉर इट हं. आनी जेन्ना इट्स अ पेड एड हां. आनी आतां इंस्टाग्राम हेज मेड एवरीथिंग व्हेरी ट्रान्सपरंट ते तुमकां सांगता इफ यूज एन इन्फ्लुएन्सर यू आर डुईंग समथींग फॉर पेड पुट इट एट हॅशटॅग एड घालपा पडटा जावं पार्टनरशीप को पार्टनरशीप हां. विथ सम ब्रँड. एक गजाल आसा की आय हॅव सम यू नो इन्फ्लुएन्सर्स जे हांव जेंकां फॉलो करता देर आर सम पीपल हू ट्राय दॅट प्रॉडक्ट जेन्युअनली ते हॅप्पी आसा दे डू एन एड. देर आर सम पीपल पयशांक लागून एड करता तितूंतल्यान एकूच हांव अशें म्हणटा की रॉंगूय न्ही कोणाक आफोवन ती एड करून घेवपाक बिकॉज एट दी लास्ट इट्स अ बिझनेस. बिझनेस करपाक जाय इफ यू सी सनसिल्क हे मामा जे व्हडले व्हडले ब्रँड्स आसता दे डू इट बिकॉज कशें आसा तशेंच मार्केटींग करता बिकॉज आमचो इंडियन मार्केट इतलो वास्ट आसा की थोडे लोक एडूच पळोवन प्रॉडक्ट घेता. एक्सपिरियन्स तांकां पडून गेल्लो ना बाबा ते प्रॉडक्टान कितें जातलें तें कांय ना एड पयली प्रॉडक्ट घेतलो. एक्चुअली रॉंग एक फेर एंड लवलीच्यान आशिल्ली एक एड पळयली. हय एड पळयतात बरं. लोक प्रॉडक्ट घेता आनी बरं. आतां तुवें पळयलां आसतलो आफ्टर बिकॉज फेर एंड लवली वेंट इन टू अ थिंग की यू नो फेअर स्किनींगूच कित्याक हां. डार्क कॉम्प्लेक्शन इज ऑल्सो गुड अशें म्हणटा म्हणून तेंच्यांनी ग्लो एंड लवली केला आसतलें. बट आय थिंक टू एन सर्टन एक्सटेंट ओके ब्रँड हें करता बिकॉज दॅट्स समथींग इट्स अ बिझनेस सो तुका खंय ना खंय करपाक पडटा. बट इफ इट्स समथींग लायक यू नो तूं रिव्ह्यूज पेड करता म्हणजे तूं कितें करता आपलो बिझनेस चलता आपल्याक मोर फॉलोवर मेळपाचे एक 4 लोकांक धरता जावं 4 फ्रेंडांक धरता आनी सांगता अशें अशें उलय आपल्या बिझनेसा बद्दल. दे डोंट नो वॉट इज युअर बिझनेस तांकां खबरूच आसना. ती बाबडी कॅमेरा ऑन आसता उलयतात. दॅट इज रॉंग बिकॉज तूं आपले दुसरे बाबडे कोण करपाक सोदता पळय तेंच्या कडेन फेकनेस करता यू नो देर इज नो ट्रान्सपरन्सी देर इज नथींग जे तूं तांकां रियलिटी दाखयता. जेन्युअन कस्टमर्स आसा सांगता हां आपूण तुजो फीडबॅक दिता आपल्याक तुजी सर्वीस खरीच लायक जाली आपल्याक तुजो प्रॉडक्ट खरोच लायक जालो देन इट्स अ गूड थिंग. म्हाजें जाल्यार तशें स्ट्रेट पाथ करेक्ट पाथ टायम लागल्यार जाता बट स्ट्रेट पाथ टायमार तुका शिकताय बी अशें न्ही की तूं फास्ट गेलो म्हणून तूं कितें शिकतलो. फास्ट वतकूच तूं कांयच शिकना यू जस्ट सी ग्रोथ एंड इफ यू सी अ डाउनफॉल देन इट्स अ बीग हें कसो हिट जाता तुका रॉक तो सामको. सो आता तुम्ही ऍक्च्युअली आमकां बिझनेसा बद्दल सांगले हय. तुमचो एक्सपिरियन्स सांगला तर तुमकां जॉबा बद्दल सांगा कारण एक जॉब प्लस बिझनेस दोन्ही हँडल करप समथींग हॅक्टीक ऍक्च्युअली. व्हेरी हॅक्टीक. हांव रिसंटली म्हाका दिसता एक 3-4 म्हयने जाले तेच्या पयलीं हांव जॉबूय कशें करतालें बट इट वॉज नॉट प्रॉपर जॉब इट्स अ फ्रीलान्स जॉब फॉर 6 मंथ्स हांवें एक कंपनी बरोबर केल्लो पण तें कशें आशिल्लें की 4 hours 5 hours यू हॅव टू गिव टू द कंपनी. तेंचें काम जालें की चले देन यू आर फ्री. आनी घरान कशें आसता यू कॅन मॅनेज. वन्स यू गो आउट इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. तुका थंय काम करपाक जाय देन तूं घरा यो बाकीची तुजी घरातली जी नॉर्मल कामां आसा रुटीन तुजो काम कर आनी देन यू हॅव टू टेक केअर ऑफ बिझनेस. बट आय थिंक रिसंटली आय हॅव अंडरस्टूड की हांव सकाळचें मातशें बेगीन उठ्ठा लायक अरावंड 5 o'clock आय गेट अप आय डू माय थिंग्स वीच इज अ रुटीन वर्क आनी देन आय स्टार्ट डुईंग माय वॉट एवर बिझनेस वर्क. तशेंच म्हणजे हांव प्रॉडक्ट लॉन्च करपाक सोदतां. आय एम थिंकींग ऑफ डुईंग अ कॅलेंडर दीस इयर. लास्ट इयर हांवें गॅप घेतलेलो बिकॉज म्हाजे कडेन खूब काम आशिल्लें आनी तेच्या भितर तें कॅलेंडर जायना आशिल्लें म्हाजे कडेन करपाक. सो दीस इयर आय एम थिंकींग ऑफ डुईंग अ कॅलेंडर. सो हांवें चिंतलें की सकाळचें बेगीन उठून तेका थोडो टायम दिवपाचो. आय हॅव क्लायंट्स फॉर सोशल मिडिया मार्केटिंग सो तेंचे पोस्टर्स रेडी करप तेंचे कडल्यान कॉन्टेंट घेवप. दे सेंड मी एट टायम्स आय हॅव टू टेल देम बिकॉज ती बिझी आसता. सो तें करप. सो सकाळचो हांव थोडे टायम तेजेर दितां एंड देन आय गो टू माय जॉब. सांजचे हितूंकूच सुद्दां केन्ना केन्ना पोस्टींग आसता सो लेट पोस्ट कोणाचें आसता तें घालपाचें एंड देन आय गो टू स्लीप लिटल अर्ली बिकॉज सकाळचें उठून परत तेंच आसा काम. बेसिकली हेजेरूच म्हाका एक क्रॉस क्वेश्चन करपाक हय. जाय की तुम्ही इतले गजाली करता पळय हय. तुम्ही टीम मेंबर किंवा तुमचे एकटे एक्चुअली कोणाक दवरिनात कित्याक एक्चुअली सध्या तुमकां हेल्पफूल जातली हय. आनी एक्चुअली हय डिफरंट गजाली शिकपाक सुद्दां गावतले. करेक्ट. पण सध्या कितें जालां न्ही हांवूच इनिशियल हितूर आसा इनिशियल स्टेजीर आसा. हांव आजून म्हणजे जालें म्हाका 2 वर्सां बिझनेसान या बट इनिशियल स्टेज कित्याक म्हणटा बिकॉज अर्लियर आय यूज्ड टू डू एवरीथिंग माय ओन आनी म्हाजे कडेन मॅनेज जातालें. आतां कशें जालां इट्स एन हेक्टीक जॉब बट स्टील तितले स्टेजीचेर म्हणजे हांवें एक अशें दवरलां की एक मायलस्टोन मातसो हिट जालो देन आय मायट टेल समवन टू कम डू माय थिंग्स एंड यू नो हांव तेका एक पे करता. आय डोंट वॉन्ट टू कीप समवन एट अ व्हेरी लो
रेट ऑफ Correct. सॅलरी, बिकॉज कशें आसता म्हाका खबर आसा हाव इट फिल्स. तुका समज सबंद दीस तूं काम करता आनी तुका समज 4,000 3,000 दिले जावं एक 5,000 दिले, तुकाय बी वायट दिसता, तूं बाबडो ताका वाज हाडटा, तूं एक फूल डे ताचे कडल्यान काम करून घेता, तूं इतलें करता. देर आर पीपल हू वॉन्ट टू डू इट फॉर दॅट मच मनी, पण म्हाका बरें दिसना ताका तशें करपाक. सो वन्स दॅट स्टेज, दॅट लिमिट ऑफ क्लायंट्स आय गेट, आय मायट टेक अप समवन फॉर एन हेल्प, म्हाजें अमकें अमकें आसा एंड आनी रायट नाव आय एम एन्जॉयींग दीस फेज. म्हाका लर्निंग शिकपाकूय मेळ्ळें. आय एम कीपिंग माय सेल्फ कम्प्लिटली बिझी, कित्याक आमकां टायमूच आसना कितें करपाक, कोणाक म्हज्या फ्रेंडाक फोन करपाक जावं मम्मी बरोबर एक बसून 4 गजाल्यो उलोवपाक, बिकॉज न्हिदपाक सामकें पुरो जाता. बट देन आय एम लविंग दीस फेज बिकॉज देर वॉज अ टायम वेर आय डिडंट हॅड एनीथींग टू डू. आय वॉज लायक हांगच्यान बसप, मागीर थंय बसप, मागीर थंय बसप, फोन पळोवप, अँड इट वॉज डिप्रेसिंग. म्हणजे कशें जातालें, तुका यू नेवर नो हाव इट फील्स. समटायम्स लोक म्हणटा तूं कितें करता, कांय करना तूं, लोकांचें अशेंच आसता उलोवप, बट इट फील्स व्हेरी डिप्रेसिंग बिकॉज यू लिटरली ट्रायींग बट इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू. सो तसोय फ्रेज आसा. सो नाव आय एम एन्जॉयींग दीस फेज, कीपिंग माय सेल्फ बिझी, एन्जॉय करता. ऍक्च्युली तुम्ही उदय सांगले की तुम्ही स्पिरिच्युअल पाथान सुद्धा आसा. हय सो ऍक्च्युली बेसिकली स्पिरिच्युअल तुमकां म्हणून विचारता तुमकां हय की तुम्ही मेडिटेशन ऍक्च्युली कशें कितें करतात? हय. सो आमचे न्ही जो आमचो हें आसा स्पिरिच्युअल जर्नी आसा, तितून आमकां पयलीं स्टार्टींग तर आय यूज्ड टू नॉट डू एनीथींग. हांव एक स्मॉल बूक आशिल्लो वीच वॉज फॉर किड्स, सो बालामृत म्हणून आसतालें. सो तें हांव वाचतालें, बट इट वॉज इन मराठी. मराठी इज व्हेरी, म्हाजी सामकी वायट आशिल्ली. सो तें वाचतालें, पण म्हाका तितलें कांय कळनाशिल्लें. सो आय यूज्ड टू लायक वाचप, परत वाचप, आनी व्हेरी स्लो वाचप जातालें. सो देन आमचे इंग्लीश एडिशन्स काडलेले स्वामीन, सो हांव तें वाचपाक लागलें. तेन्ना मेडिटेशन अशें करनाशिल्लें, फक्त वाचतालें. इट्स अ बूक, सो आय यूज्ड टू रीड दॅट बूक एवरी डे. आनी तें जातकूच आतां मेडिटेशन करप, ध्यान कसो लावप, स्वामीचें नांव घेवन मेडिटेशन करता. सो कितले टायम अशें न्ही की तुवें एक वर मेडिटेशन करप, अशें कांयच ना आमचे हितूर. सो इट्स लायक इवन इफ यू आर गिवींग 5 मिनिट्स, गिव इट युअर फूल. त्या टायमार तुवें आनी कांय चिंतप ना. हें चिंतप ना बाबा आपलो बिझनस आसा, आपले क्लायंट्स आसा, वो आपल्याक कॉल करतलो, तो हाज्या कॉलाक आपूण रावना, ना. कंप्लीट मेडिटेशन करप, 5 मिनटां 10 मिनटां दिसाची दिल्यार खूब जालीं म्हणटा. अशें आमच्या स्वामीचें सांगप आसा, एटलीस्ट 5 मिनटां बाबा दिया तुमी. 5 मिनटां दिसाची आपल्याक दिया, रेस्ट ऑल एवरीथींग वील बी फायन. सो 10 मिनटां सकाळचें न्हालें जाल्यार तेन्ना पयलीं केलें. नाल्यार मागीर घरा येवन फ्रेश बी जातकूच करता हांव. अँड दॅट इज हाव द प्रोसेस इज. ऍक्च्युली माझे थिंकिंग रॉंग आसा, तुम्ही सांगा म्हाका कितें दिसता मेडिटेशन हो. म्हणजे एक तुम्ही सांगले की बसून करप हो. किंवा आपल्याक ऑब्झर्व करप. आनी हो. म्हाका जे दिसता मेडिटेशन म्हटलें हो. आपलें काम एन्जॉय करप आनी तें अवेअर रावन करप, तेका हय. मेडिटेशन म्हणटात. हय. दॅट इज ऑल्सो वन स्टेज ऑफ मेडिटेशन. म्हणजे एकदां अशें आसता की थोड्यांक टायमूच आसना. जे मुंबय, बँगलोर सारकेले जे लोक रावतात, ते घरा बेगीन सुद्दां संक सुद्दां भायर सरले जाल्यार धांक पावता. ट्रॅफिक हें तें. सो देर इज अ पार्ट इन आवर स्पिरिच्युअलिटी, म्हणजे आमच्या जर्नीन, की मोबायल भक्ती म्हणटात आमी. वेरेन नांव घेत रावप. तूं खंयी बसूं मागीर, तूं कॅबान बसूना, तूं आनी खंय ना, नांव घेत रावप स्वामीचें. और एक मंत्र आसता आमचो, गनी गणगणात बोते, तो मंत्र म्हणत रावप, आनी युअर मेडिटेशन, युअर भक्ती इज डन. तेका आमी मोबायल भक्ती म्हणपाक जाता, तेका आमकां किर्तन भक्ती जाता. तूं कसलें स्वामीचें तर खंयचें भजन आयकलें, आरती आयकली, इट्स अ किर्तन भक्ती. कसलीय फॉर्माची कर, पण कर. येस. आता ऍक्च्युली आनीक तुमच्या बद्दल मी कन्वर्सेशन केल्यावर म्हाका एक अशें दिसलें की प्रत्येक तुमचो हॅक्टीक शेड्यूल आसता पळय, तुमी प्रत्येक क्षणाक अवेअर आसता. हय. सो तुमी अवेअरनेस कशी जनरेट करता किंवा तुमी इतले अवेअर कशे रावता हॅक्टीक शेड्युलान सुद्दां? ही म्हाका अशें सगळ्यात दिसता, मेन गजाल ही हय. कळपाक जाय ऍक्च्युली. हय, पण म्हाका कशें दिसता न्ही, एवरी स्टेज लर्निंग हॅज टू बी देर. सो आतां पर्यंत हांव जितलें शिकलां, पयलीं कशें आसतालें की अवेअरनेस, वॉट इज बाबा एन्झायटी थोड्यांक जाता, आयकप शब्द हे, पण खबर ना. तूं जेन्ना फुडें सरता, एवरी स्टेज, लायक 21 एजीचेर अश्वेका वॉज अ डिफरंट थिंग. आतां तें तुका अश्वेका दिसपाना, बिकॉज यू हॅव ग्रोन, यू हॅव गॉट मॅच्युअर्ड. आनी म्हजें अशें म्हणणें की हाका ही न्ही मॅच्युरिटी खूब लेट आयली. हांव स्टील एकदां अशें थिंक्स करता की मम्मी म्हणटा, तूं केन्ना बाबा मॅच्युअर्ड जातलें. बट दॅट हॅज टू बी ऑल्सो देर. मजाय आसपाक जाय, तुजी मॅच्युरिटी आसपाक जाय, जाल्यार तूं सामको मागीर तुका म्हणटले लोक, हांव हें बाबा खूब मॅच्युअर्ड, हेजे बरोबर उलोवपाकूच म्हाका वाज येता. मजाय आसपाक जाय.
सो ते अवेअरनेस न्ही इल्लें इल्लें करून येता. जाय त्या जाग्यांचेरूच मॅच्युअर्ड आसपाक हय. जाय, जाय त्या जाग्यांचेरूच ती मजा आसपाक जाय. फाल्यां तूं पार्टीक गेलो आनी तूं थंय फक्त असो इंटरव्यू घेता तसो जर तूं उलयलो, मागीर तूं म्हणटलो हो बोरिंग मरे, वाज हाडटा हो म्हणटलो. हें आतां ते आपलें करता तें तो करता. थंय तर तूं मजा केली, तुवें मातसो फ्रेंडा बरोबर टायम स्पेंड केलो, 5-6 गजाली मारल्यो. देन ही इज अ फन लव्हिंग, बट जेन्ना काम आसता ही इज मॅच्युअर्ड. दिस हॅज टू बी देयर. अवेअरनेस हांव अशें म्हणटा की इल्लें इल्लें करून शिकप. तूं रातोरात अवेअर जावपाक शकना कसल्याय बाबतींत. जशें तुज्या लायफान एक्सपिरियन्स येता, तूं अवेअर जाता. थोड्योशो गोश्टी तुका सिरियस आसता, ती तुका खूब सिरियस थिंग्सूय शिकयता. थोड्योशो गोश्टी अश्यो आसता की तुका वायट एक्सपिरियन्स आसता, बट यू लर्न. एव्हरी बॅड एक्सपिरियन्स मेक्स यू मोर बोल्ड, मोर वायज. म्हाका अशें दिसता वायजर जाता तूं एव्हरी एक्सपिरियन्सान. आनी थोडे एक्सपिरियन्स आसा ते विसरून वचपाचे. आनी कितें तूं घेवन बसपाक शकना कसल्योच गजाली, बिकॉज टायम गोज व्हेरी फास्ट. टायम असो आसता की तूं तर एक गजाल घेवन बसतो, तूं एका दिसा तुजे कितलेशेच नग मिस आउट करतलो. सो एवरीथींग हॅज टू बी, एवरीथींग इज टेम्पररी अशें म्हाका दिसता. अशें न्ही की आतां म्हजो वायट टायम आसा म्हणून वायटूच टायम उरतलो अशें ना. गूड टायम विल ऑल्सो कम. बट हांवेन एकूच थिंग आय हॅव लर्न्ड फ्रॉम माय गुरू, फ्रॉम माय पेरंट्स, फ्रॉम माय बेस्ट फ्रेंड्स, की वायट टायम आसता तसोच तुका बरो टायम येतलो. सो वायट टायम जेन्ना तुका आसता, यू हॅव टू बी रेडी फॉर द गूड टायम. हें आसाच. आणि ऍक्च्युअली तुम्ही स्पिरिच्युअल पाथान हो क्वेश्चन खूप फावटी आयकला आसतलो बेसिकली की आपूण मरे लोकांक कनेक्ट जाता पण लोक म्हाका कनेक्ट जायना. हांव ताका फ्रेंड मानता तो म्हाका फ्रेंड मानीत ना. हय हय हय. तो हांगा कितें बरो तो म्हाका बरो करीत ना. सो हेका तुमी तुमच्या लायफान खूब प्रॉब्लेम येयले आसतले. तुमी हेका टेक ओवर कशें करून फुडें सरतात? पयलीं न्ही जेन्ना हांव कॉलेजीन आशिल्लें, म्हणजे हांव गोंयान कॉलेजीन आशिल्लें, आय नेवर गॉट एनी फ्रेंड्स जी स्पिरिच्युअल पाथान आशिल्लीं. म्हणजे कशी मजा करप. गेले कॉलेजीक, 2 लेक्चरांक बसप ना. मजा करूंक येतालीं सगळीं जाणां, बिकॉज दे वर लायक हॅव्हिंग फन. कॉलेज लायफ इज फन, तेंकां हें खबर आशिल्लें. सो तेंच करप. सो आय नेवर गॉट समवन हू कूड कनेक्ट. आनी कितें जातालें पयलीं जेन्ना वेन आय वॉज इन टू स्पिरिच्युअलिटी, पीपल यूज टू मेक फन. ह्यान तूं कितें घेवन बसना गो, ही लायफ आतां असलें चिंतपाचें, कोण हें करता स्पिरिच्युअलिटी, कोण हे बाबांचे बाबा. दिस इज अ बीग वर्ड आय हॅव टू लर्न. लायक कोणा कडल्यान आयकुपा पडटलें, कितें फक्त तेंच आयकुपा पडटा. सो म्हणजे अशें दिसतालें की हांव घरान चिंत्तालें की बाबा हांव कितें पयलीं अशें दिसतालें की हांव कितें रॉंग करतां. वेन यू स्टार्ट गेटिंग अवेअर की बाबा हांव कितें करतां तें सारकें आनी ही कितें चिंत्ता, इट्स अ ओल्ड थिंकींग कशें. दॅट टायम आय वॉज लायक हांव तांकां सांगतालें वॉट आय डू. इट्स समथींग की ती बी कितें करतालीं वीच आय यूज टू रिस्पेक्ट, बट देन द अदर पर्सन शूड ऑल्सो रिस्पेक्ट युअर स्पिरिच्युअल जर्नी, तुजी चॉयसीस. अशें न्ही. पण आय यू नो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड म्हाका अशें दिसता की आय हॅव व्हेरी लिमिटेड फ्रेंड्स. तुका अशें दिसतलें की हेजे कितले रे इल्लेशे फ्रेंड सर्कल मरे, बट दे आर व्हेरी गूड टू मी. दे अंडरस्टँड वॉट स्पिरिच्युअल जर्नी इज फॉर मी. म्हाजो फ्रेंड आसा एक, ही इज इन बँगलोर. ही इज अ व्हेरी गूड फ्रेंड ऑफ मायन. हांवेन आय थिंक इतलें तेज्या कडल्यान हांवूय शिकपाक पावलें. आनी यू नो एव्हरी फ्रेंड यू शूड लर्न आउट ऑफ इट. अशें न्ही की तो फ्रेंडा कडल्यान तूं कांयच शिकना, यू जस्ट देयर फॉर लायक फन. तशें आसपाक जायना. आनी केन्नाय जर हांव कितें स्पिरिच्युअलिटी ही शूड कनेक्ट. इवन आतां घरा कडेन, बिकॉज आमी सगळींच स्वामीचें करता, एव्हरीबडी गिव्स एन ऑल अदर एक्सपिरियन्सीस कळ्ळें स्वामी बद्दल. सो आय थिंक अशें म्हाका मेळ्ळ्या फ्रेंड जेंच्यांनी कांयच समजून घेवना, आनी अशे फ्रेंड्सूय मेळ्ळ्या जेंकां म्हाज्या पेक्षा चड एक्सपिरियन्स आशिल्लो स्पिरिच्युअलिटीन. सो आय लर्नड आउट ऑफ देम. मॅडम स्पिरिच्युअल पाथाचेर तुमकां आनी एक क्वेश्चन कनेक्ट करता. एक अशें म्हटलें वतात की इवन हांव एक गुरू फॉलो करता. सो अशें म्हटलें की आत्म्याचें कनेक्शन आनी शरिराचें कनेक्शन दोनी वेगळे वेगळे आसा. हय हय हय. आमच्या प्रत्येका वांगडा आत्म्याचें कनेक्शन आसपाक जाय. तुमी म्हाका कितलें मानता किंवा ह्या गोश्टी कशें फॉलो करप? आतां ती स्टेज तरी हांव अजून पर्यंत पावना, पण हांवेन अशें आयकलां की युअर सोल इज कंप्लिटली डिफरंट देन वॉट यू आर. म्हणजे तुजी फिजिकल तूं कशें कितें आसा, that should not go to your soul. Your soul has to be every day happy. It has to, आणि तुझ्या सोलाचे फक्त there is only one thing which your soul needs. It's meditation. It's your God. आणि हांव अशें म्हणटा की every person has God in them. कळ्ळें? हेंच आमच्या स्वामीचें सांगप की केन्नाय तुवें तशें चिंतता हे मनशान म्हजें वायट केलां, हांवूय तेजें वायट करपाक वता, बट नो, तितूरूय आपूण आसा, सो तूं म्हाजेंय वायट करतलो. तें म्हाका एक लर्निंग आसा. आनी आत्मा एंड सोलाचें म्हाका अशें दिसता की यू हॅव टू ऑलवेज मेक टायम फॉर युअर सोल. तूं शरिराक टायम दिता, तूं वर्कआउट करता, तूं काम करता, तूं शरिराक हॅपी करपाक सगळें करता, बिकॉज दॅट इज समथींग यू नो, बट टू मेक युअर सोल हॅपी आय थिंक यू हॅव टू गिव्ह दॅट टायम फॉर इट. की यू नो एक थंड 5-10 मिनटां बसलो,
तुझं मेडिटेशन केलें, ताका टायम दिलो. दॅट इज समथिंग आय फील इज गुड. आणि टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, माय ब्रदर कॅन आन्सर दिस क्वेश्चन अ मच बेटर वे, Okay. बिकॉज ही रीड्स अ लॉट. एन एविड रीडर म्हटल्या जाता. ही रीड्स अ लॉट. तेका स्पिरिच्युअलिटीन जितलें खबर आसा तितलें म्हाका दिसता एक 5% ना तेजे कडल्यान आयकता हांव. हां, ही गोष्ट न्हू अशी, ही तशी. आनी ही इज अ यंगर वन, बट ही हॅज बीन मोर मॅच्युअर्ड इन टर्म्स ऑफ Correct. स्पिरिच्युअलिटी आनी ही लायक्स सच टॉपिक. सो तेका कितें जाता, तो उलोवपाक लागत, इट वील बी अ बिग कॉन्वर्सेशन फॉर यू कळ्ळें स्पिरिच्युअलिटीचेर. बट ही इज व्हेरी गुड इन इट. आनी तो आपूण सेल्फ अवेअर कसो आसा. म्हणजे आमी ताका कितें शिकोवना, बाबा तूं हो बूक वाच, बट ही इज व्हेरी स्टेबल. तेजें बिकॉज ऑफ स्पिरिच्युअलिटी, बिकॉज ऑफ द कायंड ऑफ बुक्स ही रीड्स न्ही, हीज लायफ इज व्हेरी स्टेबल. म्हणजे तो चड टायम दिना इन टर्म्स ऑफ नसत्या गोश्टींचेर आनी कितें बरें कितें पळयलो, लायक पॉडकास्ट पळयले, बुक्स वाचलीं. दॅट इज वॉट ही इज कीपिंग हीज. आनी ताका तितून आवड आसा. दॅट इज ऑल्सो देर. सो ही लायक्स थिंग्स वीच पीपल फील इट्स अ बोरिंग थिंग. तो तसो कंप्लिटली डिफरंट. इवन न्ही हांवें एक डिफरंट बिझनेसमॅनाक स्पेशली मेळ्ळ्या पळय ते म्हाका सांगत की हय जो कोण स्वता वांगडा मोर दॅन 1 hour स्पेंड करता पळय दिसाक स्वता हय वांगडा हय विदाउट एनी गॅजेट, तो हय आनी केन्ना दुसऱ्यांचें वायट करूंक शकना केन्ना. हय कित्याक तो सदांच दुसऱ्या मदीं उरता स्वताक पळयता. हय 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 सो दीस इज द ट्रू एक्चुअली तुमचो एक्सपिरियन्स कितें आहा? कित्याक तुमी एक्चुअली एक बिझनेस वुमन आसा. हय. सो कशें आसता न्ही, जेन्ना हांव बिझनसान गेलें, खुबश्यो गोश्टी शिकलें. विथ रिस्पेक्ट टू बिझनस स्ट्रॅटेजी आनी हें तें आसता. तें तूं ऑनलायनूय शिकपाक मेळटा तुका. पण एक थिंग वीच आय लर्न्ड एंड आय अप्लाय इज, आतां खंयचोय म्हजे कडेन क्लायंट येता फॉर सोशल मिडिया मार्केटिंग, हांव ग्रो जाता, ज्यो हांव स्ट्रॅटेजी म्हाका यूज करता, त्यो थोड्यो कितें तरी हांव तेकाय यूज करता. बिकॉज ही शूड ऑल्सो ग्रो. He will grow, then only he will tell other 5 people about me and I will grow. It has to be a two-way thing. तू ग्रो जाता, तुवें दुसऱ्यांकूय ग्रो करप. स्पेशली आपली कम्युनिटी. आतां आमी गोवन्स म्हणटा, इट्स अ कम्युनिटी. जाल्यार गोवन्सांक शूड सपोर्ट, वीच आय फील इट्स अ व्हेरी लेस थिंग. बिकॉज हांवें अशें पळयलां की एकदां तुजो रिलेटिव्हूच आसता, ताका खबर आसता तूं धंदो करता जावं तूं एक बिझनेस करता, ही वील नेवर रेफर यू. बिकॉज तेजें कशें आसता, ताका कित्याक रेफर करूं हांव, कळ्ळें तुका. वीच इज वॉट आय डोंट लायक. आय रेफर पीपल. हांव अशें रोखडेंच फ्रेंडाक फोन करून सांगता, तो मरे म्हाजो एक फ्रेंड आसा, ही वॉन्ट सच कायंड ऑफ अ सर्वीस, तूं करपाक शकतलो. जावं फाल्यां कोणाक जॉब जाय. रायट नाव आय एम वर्क विथ अ फर्म वीच इज अ रिक्रुटमेंट एजन्सी. आय वर्क एज अ ग्राफीक डिझायनर, बट दे नीड पीपल. आनी गोंयांत तुका खबर आसा जॉबाचे कितले कटकटी आसात. सो आय टेल माय फ्रेंड्स, एक जॉब ऑफर आसा, all these things are there. Would you like to, come and give an interview? So तेजेंय बरें जावं न्ही. ते बाबडे कोण सोदता तेकाय मातशी हेल्प जाली. So business has to be a two way. It's a community you build. अशें न्ही की all the business women in Goa, it's a community we build. Each other एकामेकाक फुडें धुकलूनच तूं फुडें पावतलो. एक्चुअली हांव अशेंच मानता की आमी अशें चिंतपाक की आमी एक व्हडलो स्लॅब घालता आनी सगळे पिलर्स रेडी करपाक जाय. हय प्रत्येकान पिलर्स रेडी करपाक जाय एकामेकाक समजोन. तेंच. कित्याक एक पिलर सारलो जाल्यार दुसरो आसा. फाल्यां तर तेका खंय तरी तें लॅक हय. जाता, जाल्यार तूं तेका सपोर्ट करपाक शकता. ना, तें कोण सांगता आपल्याक मरे मातशें धंद्यान प्रॉब्लम जाता, आपल्याक कस्टमर्स येना. यू कॅन सपोर्ट हिम ऑर हर. तुवें कोणाक बाबा 4 लोकांक सांगलें, तुका असलें अमकें कितें थोड्यांचे कुर्ताचे बिझनेस आसता, कुर्ताज जाय, शी हॅज अ वंडरफूल शॉप, गो एंड सी दॅट इज कूल. पळोवपाक तरी तूं धाडपाक शकता. बाय करप ना करप ती तेजी चॉयस. पण एटलीस्ट तूं तेका ग्रो करपाक तरी हेल्प करता. आनी तितून भितर खरें सांगू की तुका खूब पुण्यय मेळटा. You never know, God is watching you every time. Whatever you do is a track record for you. तुझो Karma ट्रॅक basically. हय कर्मा. सो फाल्यां तूं 4 लोकांक हेल्प केली, ते 4 लोक तुका परत हेल्प करतले, और तुका देव तरी हेल्प करतलो. ते 4 लोकूय हेल्प तुका करना जाल्यार. बेसिकली 4 लोकूच हे देव आसता न्ही. हय तशें. सो तशेंच हे 4 लोकांक हेल्प करून सदांच अशें पळोवप की आपूण हेल्प कित्याक करता ह्या मनशाक. कोणीय आसूं, ताणें तुजे फाटल्या फावट वायटूय केल्लें आसूं, तुवें हेल्प करप. बिकॉज तुवें तेजे भितर पळोवप की हां, हो देवा रुपेनूच आपल्या फुड्यान आयला, आय हॅव टू हेल्प हिम. तेज्या कडेन कांय हें दवरूं नाका. एक्सपेक्टेशन इज समथींग यू हॅव टू नेवर कीप फ्रॉम एनीवन. नॉ योर पेरंट्स, नॉ योर सिबलिंग्स, नॉ योर फ्रेंड्स. यू हॅव टू बी कंप्लिटली ओपन की आपूण एक्सपेक्ट कांय करना, पण आपूण तुका हेल्प करता. एक्सपेक्टेशन दवरपाकूच जायना. वॉटेवर कम्स इन रिटर्न इज फ्रॉम गॉड. एक्चुअली म्हाका आनी तुमकां परत यंग लायफान व्हरपाक जाय. हय. एक्चुअली गोंयांत प्रॉब्लम एक्चुअली स्टार्ट जाला हय 18 ते 25 पर्यंत, जर 24 धरया आमी. हय भुरग्यां मदीं अशें दिसता की बाबा तेका गर्लफ्रेंड आसा, म्हाका गर्लफ्रेंड ना, म्हाका बॉयफ्रेंड, म्हाका गर्लफ्रेंड ना, म्हाका जाय. हय गर्लफ्रेंड गावोंक ना, अशें जातलें तशें जातलें. हो. सो बेसिकली थिंकींग कशें कितें तेजेर कॉन्सन्ट्रेट करपाक जाय बेसिकली त्या एजीचेर 18 ते 24 पर्यंत. 18 ते 24 पर्यंत फक्त स्वताचेर कॉन्सन्ट्रेट करा. हें म्हाजें लर्निंग आसा म्हाज्या लायफांतल्यान. स्वताचेर कॉन्सन्ट्रेट कित्याक करप?
हांव अशें म्हणना की तुका त्या टायमार कोण मेळना. हम्म. लायफान एवरी स्टेज वील गिव यू पीपल इन युअर लायफ. तूं शिकपाक भायर गेलो की तुका 4 लोक मेळटले, 4 चलयां मेळटलीं, 4 चलेय बी मेळटले. पण कितें, आपली जो आपणें करियर पाथ धरला तेच्या कडल्यान भटकू नाका. जस्ट बिकॉज तुका एक गर्लफ्रेंड करपाक जाय तूं शिक्षण सोडटा. तर तूं शिकपाचें सायडीक दवरता, तूं गर्लफ्रेंडा फाटल्यान वता, तर तूं बॉयफ्रेंडा फाटल्यान वता. दॅट हॅज टू बी कंप्लिटली अ रॉंग डिसिजन टू टेक. कळ्ळें? फक्त कितें करप, आतां तुका कोण बरो मेळ्ळो, यू हॅव टू, आनी तुका तर दिसता की तो बाबा भुरगो बरो जावं तें चली बरें आसा, तुवें ताका एक्सप्लेन करप, बाबा आतां सद्या वील बी फ्रेंड्स, मागीर फुडलें पळोवया. इन केस तें खरेंच बरें आसा आनी शी थिंक्स तुजो जो मेन गोल आसा तोच तेजो गोल आसतलो, जावं तेजोय गोल तसोच कितें तरी आसतलो, देन इट्स अ गुड मॅच फॉर यू. आनी तें तुका समजून घेतलें. पण तेंच तर अशें आसा की तें फक्त तुका टायमपासाक जाय, जावं तो चल्याक तूं टायमपास करपाक जाय, जाल्यार तो वतलो. लेट इट गो, तूं बऱ्याक पावतलो फुडें. ते स्टेजीचेर आय डोंट थिंक यू हॅव टू लूक आफ्टर सच थिंग्स. बट इफ यू फायंड समवन जेन्युइनली गुड, यू हॅव टू बी फ्रेंड्स विथ हिम, यू हॅव टू बी गुड विथ हिम. ते सगळें, बट सायमल्टेनियसली आपलो करियर पाथ सोडूं नाका, आपलो गोल सोडूं नाका लायफांतलो. म्हाका आनीक तुमकां विचारपाक जाय एक, गोंयच्या चेडवांनी किंवा बायलांनी बिझनसान कित्याक एंटर करपाक जाय किंवा बिझनस कित्याक करपाक जाय? आतां तुवें ही सिरीज सुरू केल्या नवरात्रीची, Yeah. ओके. दिस इज वॉट आय रियली लायक की नवरात्रीची तुवें सिरीज सुरू केल्या, बिकॉज कशें आसता न्ही, बायलां पयलींचें कोणूच नोट करनाशिल्लें. अशें जातालें की हां, बायलो मनीस म्हणलें कितें, लग्न कर की ताणें घरा बसप, भुरग्यांक पळोवप. बायलां तें विसरून वता. कितें म्हणटा, हां, दिस इज ओन्ली माय हें लायफ, आपली हीच डेस्टनी विसरता. थोडीं अशीं बायलां आसता जांकां कितें करपाचें आसता. मे बी इट्स अ टास्क लायक प्रोफेशनल कितें तरी इंटिरियर डिझायनर जावपाचो आसता, फुडें बाबा नोकरी करपाची आसता, आपलो बिझनस घालपाचो आसता. हितून भितर म्हाका अशें दिसता की घोवांनी तांकां सपोर्ट करपाक जाय. ऑर इफ दे हॅव अ बॉयफ्रेंड, दे शूड पुश देम. आं बाबा तूं कर. यू नो आपलीच. हांवें अशें खूब कडेन पळयलां की बायलां बाबडी म्हणटा आपल्याक हें करपाचें आशिल्लें पण करपाकूच पावलें ना. हें पावलें ना हो शब्द केन्ना येता, वेन युअर हजबंड डजंट सपोर्ट यू. युअर हजबंड हॅज टू बी सपोर्टिव्ह. समज तो सपोर्टिव्हूच ना, कांयच फायदो ना, बिकॉज तो फक्त आपल्या बद्दल चिंतता. आपूण आपलो बिझनस केलो, जॉब केलो. तशें आसपाक जायना. तेणें सपोर्ट केलें, बिकॉज तो जेन्ना घरान सपोर्ट करतलो तेन्नाच ती बायल बाबडी भायर वतली, धंदो करतली, जॉब करतली. कित्याक भुरगीं तिजीच रिस्पॉन्सिबिलिटी न्ही, ती घोवाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता पळोवपाची. पयलीं अशें जातालें, बट नाव आय सी अ लॉट ऑफ मेन डुईंग हाऊस वर्क, हेल्पिंग देअर वायफ्स, यू नो पुशिंग देम अहेड. थोडीं जाण म्हणटा, आतां हांवें खूब लोकांचें पळयलां, इवन आय थिंक सुधा मुर्ती कोटेड इट, की behind me was, you know, to me get successful, there was a husband, supportive husband. That has to be there. You know, खुबश्या बायलांनी आतां बिझनस करपाक जाय, आतां चड चिंतपाक जायना, की आपलो घोव कसो करतलो फाटल्यान मागीर. दे हॅव टू लर्न. तुमी कशी शिकली तर करपाक? लग्न जावन तुमकांय म्हणून कोणें शिकोवना. अशें न्ही की तुमकां हांगा क्लासी घेतल्यो आनी शिकयल्यो बाबा घरांतलें काम कशें करप. विथ एक्सपिरियन्स ती शिकली, तशेंच ते विथ एक्सपिरियन्स शिकतले, आनी आपल्या बद्दल चिंतप खंयच रॉंग ना. हांव हेजेरूच एक ओपोजीट परत क्रॉस क्वेश्चन करता हो. की इन केस जर एक लग्न जातकीर पयलीं फॅमिली जर सपोर्टिव्ह आसा हय. आनी आफ्टर लग्न जातकीर जर फॅमिली सपोर्टिव्ह ना, हय. जाल्यार जर इन केस त्या चेडवाक डिफरंट फिल्डांनी वचपाक जाय, हय. बिझनस सोड हं. डिफरंट क्रिएटीव गोश्टी हय. करपाक जाय, तर त्या चलयेन कशें करचें? कित्याक ते पयलींच क्रिएटीव आसता हय. आनी मागीर ओपोजीट ह्या सायड चेंज जाल्या हेजी. हें तुका हांव बरेपैकी सांगपाक शकता, कित्याक आतां कशें आसा न्ही, एज जशी फुडें वता, यू ऑल्सो फील की आतां बाबा कितें, आतां आपूण हांगा आसा, घरा आसा, मम्मी समजता, माय डॅड इज व्हेरी सपोर्टिव्ह, माय सिबलींग इज सपोर्टिव्ह, सगळें बरें आसा. पण फुडें कितें? देन द थिंग इज की युअर लायफ पार्टनर हॅज टू बी सपोर्टिव्ह. कितें कशें आसा, आतां फाल्यां इट वॉज अ वायस वर्सा केस, आय वील टेल माय पेरेंट्स की बाबा हां, तेका अमको फील्ड करपाक जाय, सो ही इज लिव्हिंग द जॉब, ही इज डुईंग अ बिझनेस. तशेंच तेणें आपल्या आवय बापायक समजून घेवपाक जाय, समजोवपाक जाय, बाबा आपली बायल फक्त कितें घरांतलींच कामां करपाक न्ही, तेजो फुडें करियर, बिकॉज तोच तर समजना आनी तो उग्गी बसता. मागीर तेजे आवय बापूय कितें सांगता तुका आयकुपा पडटा. तेज्या आवय बापायक बेस्ट कोण जाणा आसतलो तो. तूं काय न्ही. तुजें एक्सप्लेनेशन, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन तांकां कितें दिसलें, हां, हें सुबेज मरे म्हणटलें. हें आमकां एक्सप्लेन करतलें अशें दिसता. समज तो तें एक्सप्लेन करता, दे वील अंडरस्टँड इट मच बेटर वे देन देअर यू नो डॉटर इन लॉ एक्सप्लेनिंग देम. इन केस आमी दर्या फूल समजूनच घेयना जाल्यार आनी त्या चेडवाक करपाकूच जाय जाल्यार Then she should go with the flow. Go with what she wants to do. I'm a very big believer of feminism. म्हाका अशें दिसता की आपल्याक फाटल्यान दवरून just to
save a marriage is a wrong thing. आय थिंक लॉट ऑफ द व्ह्युअर्स तुगेले अशें म्हणटले की अरे हें चली कितें उलयता बाबा, हें अशें उलयता की मॅरेज बट दिस इज अ फॅक्ट. आतांचे पयलें आसतालें की तूं डिवोर्स केसी वाडल्या. कित्याक वाडल्या? लोकांक दिसता की तेंचें पटना, बट इट्स नॉट ऑलवेज की पटना. अशें एक एकदां आसता की दे आर व्हेरी गुड पीपल बट नॉट गुड विथ इच अदर. अशें न्ही की ते फायट करता म्हणून तूं डिवोर्स घेता, बट एकदां कशें आसता तुजो करियर लायफ आतां तूं तर आपलो गोल सोडलो, इतले वर्स तुका आवय बापाय शिकयता, जावं तुका ल्हानाचें व्हड करता, तुजे कितें ड्रिम्स आसता ते ड्रिम्स तुवें एक चल्याक लागून सोडले. तुजी फॅमिली अंडरस्टँड करना म्हणून सोडले कांयच फायदो ना. यू हॅव टू गो विथ वॉट यू फील इज करेक्ट. बिकॉज तेका तूं आडयना जाल्यार तेणेय तुका आडोवपा जायना, सो तेजे फॅमिलीनी तुका आडोवपा जाय. हेजेरूच म्हाका एक तुमकां विचारपाक जाय की हय. डिफरंट क्षेत्रांनी डिफरंट कॉम्पिटिशन आसा. हय. बेसिकली कॉम्पिटिशन आसा. सो हाव टू डील विथ द कॉम्पिटिशन, काय आपूण कॉम्पिटिशनाक आसा म्हणून वचप मार्केटान देंवप, त्या कॉम्पिटिशनाक नाका आपल्याक म्हणून देंवप मार्केटान. ते कॉम्पिटिशन एक खूब कॉम्पिटिशन हें आसपाकूच जाय. म्हाका अशें दिसता कॉम्पिटिशन ना जाल्यार तूं खंय ना खंय अशें फिल्डान आसा तुका आपल्याक प्रूव करपाक खूब टायम लागतलो. कॉम्पिटिशन आसा म्हणटकूच कितें एक युएसपी सोदप आपली कितें आसा ती, शूड स्टडी युअर कॉम्पिटिशन. हांव अशें म्हणना आतां थोडेदां कशें जाता लोक कितें म्हणटा अरे तें तुका म्हारग दितलें, हांव तुका कमी रेटीन दिता. दुसऱ्याक डिमीन करून गेटींग क्लायंट्स इज अ रॉंग थिंग. तूं तुजें कितें आसा, तुजें कितें हितूर तूं बरें करपाक शकता, जें कॉम्पिटिशन करना, दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड फर्स्ट. आनी तें तुवें क्लायंटाक मांडून दिवप की बाबा हांव अमके हितूर करतलें, दिस इज माय युएसपी. तुका ही फुडें आनी खंय मेळची ना. नांवां घेवं नाका तूं. म्हाज्या फिल्डानूय अशें खूब कॉम्पिटिशन आसा जेंकां हांव पळयतां. पण हांव अशें म्हणना की ती तुका प्रायस चड काडटली म्हणून तूं म्हाज्या कडेन यो, अशें हांव कांय म्हणना. हांव म्हणटा दिस इज वॉट आय डू, दिस इज हाव आय डू अँड दिस इज हाव आय डिलिव्हर माय प्रॉडक्ट. तुमकां आवडटा, तुमचें कशें कितें आसा, प्रायसींग वी कॅन एडजस्ट. कशें आसा की एकदां तेज्या वड्याच्या थिंकिंगान एक आसता एक अमको प्रायसान हांव करपाक सोदता. दॅट टायम आय ऑल्सो अंडरस्टँड आनी हांव केन्ना गिरायकाक ना म्हणना. तेजो प्रायस सुद्दां आसत न्ही, इफ इट्स एडजस्टेबल आय एडजस्ट. बिकॉज थोड्यांचें कशें आसा जस्ट स्टार्ट केल्लो आसता बिझनस आनी तांकां सोशल मिडिया मार्केटिंग करपाचें आसता. आय कॅनॉट डायरेक्टली टेल देम की म्हाका अमको तूं म्हयन्याक दी. ते बाबड्यान बादचो सुरू करता थंय आसा एक 4 प्रॉडक्ट कितें ताणें विकले आनी तेजे कडल्यान हांव ते करपाक शकना. सो अकॉर्डिंग टू people's needs, according to how their journey has started, I quote them. आणि कॉम्पिटिशन कशें आसा, इट हॅज टू बी देयर. देर शूड बी अ हेल्दी कॉम्पिटिशन. म्हाका अशें दिसता की कोण गेम्स खेळपा येना, हाजें कितें चल्लें आपल्या हेजेर घातलें, तेजें चल्लें हेजेर घातलें. दॅट आय डोंट लायक. हेल्दी कॉम्पिटिशन इज अ गुड फॉर ऑल द बिझनेस. हांवें आनी एकशें बारीक म्हाजें ऑब्जर्वेशन, तुमी मे बी रॉंग जाल्यार म्हाका सांगा. बायलांनी गॉसिप्स करपाक झगडटात किंवा एकामेकाक झगडटात, पण बिझनसाक न्ही व्हेरी सपोर्टिव्ह आसता एकामेकाक. आनी दादले एक्चुअली बेसिकली केन्ना उलयत ना, पण बिझनसान एकामेकाक फाटीं ओडटात. सो बेसिकली डिफरन्स कित्या खातीर येता किंवा मायंडसेट बेसिकली कसो कितें आसपाक शकता, कित्याक तुमकां एक्सपिरियन्स आसतलो. बायलांक न्ही कशें आसता, बायलां आपली तेंचें कशें आसता, दे अंडरस्टँड द अदर पर्सन जर्नी. ते बायलेकूय सेम प्रॉब्लेम्स आसाय. बायलांक एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार सेम आसता प्रॉब्लेम. घर आनी बिझनस कसो सांबाळप, दीज आर द प्रॉब्लेम्स. ते कशे करून आपले सकाळचे बेगीन उठ्ठा. आय हॅव सीन माय मदर, शी गेट्स अप व्हेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. आमकांय बी टिफीन करपाचें आसता, देन अदर थिंग्स आसता, देन शी गोज अँड हेल्प माय डॅड ऑल्सो इन हीज बिझनस. सो आय थिंक शी इज एन ऑलराउंडर मोर दॅन माय डॅड. शी इज एन ऑलराउंडर बिकॉज तिका घरांतलेंय पळोवपाक पडटा, भायलेंच पयलें म्हणून जायना. सो बायलांचें कशें आसता, इफ यू आर ग्रोईंग शी पुशीज यू टू ग्रो, बिकॉज तिका खबर आसा अरे बाबा हें आपल्याच भशेन, शी कॅन रिलेट टू इट. दादल्यांचें कशें आसता, ऑब्वियसली दॅट मेन थिंग इज ऑलवेज देर की बिझनस टॅक्टिक्स म्हणटा तेका. तो अशें करता, आपूण असो करतलो, आपूण तेका फाटीं ओडपाक तेजे कडेन वेगळ्यो टॅक्निक्स आसता. तोंड नांवान घेवन करचो ना, पण एक अशे तरेन करतलो की हें. पण इट इज ऑल्सो इट वर्क्स फॉर देम. तेंचे असले बिझनसांनी इट वर्क्स. म्हाका अशें दिसता की थोडे जाण आसता अशें तशें करता, बट फॉर अ लॉंगर रन इट गिव्स यू अ बॅड वर्ड ऑफ माउथ. तो मरे असो करता, बिकॉज तुका एक तरी कोण तुजो फ्रेंड आसता तो सांगतलो तेणें बरें आपल्याक तुज्या बद्दल अशें अशें सांगलें, तुजो बिझनस वाडपाक जायना. देन यू फील बॅड बिकॉज तूं केन्ना तेजें वायट करूंक वचना. असलें फेस करप दादल्यांचे हितूर इट्स अ नॉर्मल थिंग जालां म्हाका दिसता, बिकॉज दॅट इज हाव मेन आर मेड. बायलांक एक सॉफ्ट कॉर्नर आसता की हा बाबा. आनी आतां थोडीं बायलांकूय अशें आसा की दे डोंट लेट अदर पीपल ग्रो. थोडीं आसता बायलां तशीं, पण हांव अशें म्हणना की सगळेच लोक तशे आसता. थोडे लायक आउट ऑफ 100 पीपल एक 2%, 3% बायलां अशीं आसतलीं दे डोंट अदर किड्स टू ग्रो. जावं तेजे कोण चली चड बिझनस करता जाल्यार दुसरे बायलेचे चली बिझनस सपोर्ट करपाना. थोडीं आसता बायलां, बट एवरी लायक देर इज अ बॅलन्स. देर हॅज टू बी अ बॅलन्स.
वेदर गुड पीपल देर आर बॅड पीपल. समज सगळे गुड पीपल जाले जाल्यार चलपा ना. बॅड पीपल आसपाकूच जाय टू गिव्ह यू दॅट एक्सपिरियन्स, टू गिव्ह यू दॅट पुश. आतां आमी सदांच म्हणटा अरे तो मनीस डेली सकाळी बेगीन उठ्ठा, जिमूय करता, कामाकूय वता. तेच्या फाटल्यान तेजी मम्मी आसता जी तेका त्या पट्टीन चॅक करून दिता, बाबा तेजें बॅग व्हरून दिता. तेंय पळय ते कोण म्हणना आतां तितलो फास्ट कितें कसो कितें करता रे तो, सगळें मॅनेज करता मरे बॅकग्राऊंड तो. दिसना. बॅकग्राऊंड कोणाक दिसना, तो बॅकग्राऊंड फुडें येवपाक जाय. एंड दीज पीपल वील हेल्प. फाल्यां आतां तुवें पयलां आसतलें तुजी मम्मी जितलो हार्डवर्क करता तो फक्त तूं सांगपाक शकता. सो यू शूड बी अ बॅक पर्सन एंड पुश हर आउटवर्ड्स. दॅट इज इम्पॉर्टंट. बेसिकली तुम्ही हे सांगायचं तुमकां म्हणपाक सोदता प्रत्येक जे गोंयचे चले स्पेशली म्हणटा ते आपल्या मम्मीक कशें हेल्प करपाक शकता टू ग्रो इन अ डिफरंट वे. दिस इज माझं वॉट क्वेश्चन हांव विचारप रॉंग बरोबर म्हाका खबर ना ना, ना बट ना दॅट ना. इज चल्याक आय थिंक प्रत्येक भुरग्याक खबर आसपाक जाय की चल्याक कळपाक जाय. हय. सो हांव सगळ्यांकूच सांगपाक शकता तुज्या कडल्यान जितले चले हें पळयता, व्हेरी इम्पॉर्टंट यू हॅव टू अंडरस्टँड युअर मदर. एट टायम्स तिका अशें दिसता की ना आज आपूण कांय करपाक सोदना, आज बाबा भायलें कितें ऑर्डर करुया, भायलें कितें खावया, आज आपूण खूब टायर्ड जाल्या. सो हाव यू वील हेल्प. स्पेशली दिस इज वॉट आय हॅव लर्न, दिस इज वॉट आय हॅव सीन माय ब्रदर ऑल्सो डू. तो हेल्प करता. तिका कितें दिसलें न्ही हा बाबा आपूण तुका भायल्यान कितें हाडून दिता जाल्यार केन्ना केन्ना आसता मम्मीचें आज बाबा भायलें कितें खावया, आज कितें करुया. सो दॅट इज वन थिंग. सेकंडली सपोर्ट करप. तिका अंडरस्टँड करून घेवप. समज ती फाल्यां बरी ना आनी कितें ना सपोर्ट करप. थोडे अशें आसता की तें ती पोवन घेतली रे, तें तिजें पळोवप. ती चिंतना बाबा फाटीं फुडें तिका कितलो त्रास जाता. ती बाबा 2-2, 3-3 कामां वांगडा करता. दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड. आनी सगळे जितले गोंयचे चले आसा बसून फक्त पबजी खेळ्ळे जावं बाबा टीव्ही पळयलें जावं घरा कडल्यान बसून ओग्गी बसले, दॅट इज नॉट लायफ. यू हॅव टू बी एक्टीव विथ ऑल द फॅमिली मेंबर्स. न्युक्लियर फॅमिली आसा म्हणटकूच तुमकां काम कमी आसा. पयलीं लोक जॉयंट फॅमिलीन रावताले. सो ती एक मेंटॅलिटी ब्रेक जावपाक जाय. तो टॅबू आसा पळय की चल्यांक भायलीं कामां, चलयांक घरचीं कामां. तो टॅबू ब्रेक जावपाक जाय. यू हॅव टू हेल्प युअर पेरंट्स, यू हॅव टू हेल्प युअर मदर. आनी तिकाय बी समज तिची कितें आवड आसा जाल्यार तिका कसो हेल्प करप. लायक आजकालच्या बायलांक सोशल मिडिया कळना जावं पयलींच्या बायलांक कळनाशिल्लें आनी तिका कितें तरी कला आसा, तिची कला भायर करपाक तुका कितें तुवें शुटींग करप तिगेली, व्हिडियोज काडप, अपलोड करप, तिची पेज मॅनेज करप. तिका कसो तूं फुडें व्हरतलो तें तुवें चिंतप. रादर दॅन म्हाका वाज येता गे तें तूं पळय. ती तूं पळय ती कितें केन्ना बाबडी पावचीच ना फुडें वचपाक बिकॉज तिका कांयच कळना. शी डजंट नो. शी नोज हर वर्क पण ते बाकीचे सोशल मिडियाचे ट्रेंड काय तिका कळना. सो तशें करून चल्यांनी आपल्या आवयक तरी फुडें व्हरप. येस. आनीक म्हाका असो विचारचो म्हाका दिसता प्रश्न की जर आमचे जे यंगस्टर्स आसात तांकां जर लायफान ग्रो जावपाक जाय इन डिफरंट पर्स्पेक्टीव जाल्यार ते कशें जावपाक शकता. अशें म्हणटात पळय आपल्याक जशें की पयशांचो आमी फॉर्मुला आयकला आसतलो 25 दिन में पैसे डबल. थोडे भुरगे म्हणटात की आपण इतले बेगीन सक्सेसफूल जावपाक जाय, हे घेवपाक जाय ते घेवपाक जाय. दिस इज पॉसिबल काय यंगस्टरांचो मायंडसेट कसो आसपाक जाय? पयलीं म्हटल्यार यंगस्टरांचो मायंडसेट चेंज जावपाक जाय टू टेक अप देयर ओन डिसिजन्स. आवय बापायचें आयकप अशें न्ही. तशें माय डॅड हॅज ऑलवेज टोल्ड मी अ लॉट अबाउट बिझनेस आनी ताचे कडल्यान खूब शिकपाक मेळटा बिकॉज ही इज अ बिझनेसमॅन. ही हॅज अरावंड बीन इन टू बिझनेस फॉर अरावंड 35-40 years आतां. 40 years जालो ही इज वर्किंग. ही स्टील वॉन्ट्स टू वर्क आनी तेजी ती एनर्जेटीक सिच्युएशन पळयल्यार म्हाका दिसता की बाबा तेज्या वयाचें हांव जातना हांव कितें करतलें. that gives you an inspiration. 40 वर्साचे now he's 55, 56 he still wants to work. He still wants to be into business because that gives him happiness. सो तेज्या कडल्यान खूब शिकपाक मेळटा. पण अशें न्ही तो कितें सांगता तेंच करेक्ट. दिस इज वॉट आय डोंट फील बिकॉज एक एकदां हांव अशें आसता की आमचे टॉक्स जाता, आर्ग्युमेंट्स जाता की ना तें सारकें न्ही तें सारकें. आयकप, पेरंट्साचें आयकप, भाव भयणाचें आयकप, व्हडली एक्सपिरियन्स घेवप पण आपले ओन डिसिजन्स घेवप आनी नेवर टेक शॉर्टकट्स. दिस इज वॉट आय हॅव लर्न बिकॉज माय फादर हॅज नेवर टेकन शॉर्टकट्स. मम्मी म्हाका सांगता शॉर्टकट घेवप म्हटल्यार तूं खंय तरी पडप वचून. बिकॉज तेन्ना कितें जाता तुका शॉर्टकट तूं घेता इनिशियली तो बरो आसता मागीर तुका तेजो एंड रिजल्ट व्हडलो येता. स्लोली फुडें वचप, स्लोली थिंग्स करप. तशें हांवें पळयलां की म्हाजी जर्नीक समज हांव कंपेर करत म्हजो एक फ्रेंड आसा इज इन टू एमेझॉन बँगलोर आसता तो काम करता. हीज जर्नी इज कम्प्लिटली डिफरंट. तेणें आपली जर्नी खूब त्रासांतल्यान सुरू केल्या बिकॉज जॉब कर देन चेंज युअर जॉब स्टेबिलिटी. लायक आतां कशें आसता लोकांक पळोवपाक गेल्यार लोक म्हणटले आशिल्ले हा बाबा आपल्याक हो जॉब आवडना आतां आपूण कितें आपलें ओन करता सोड तो जॉब घरा बसता मातसो टायम. नो ब्रेक्स. आय थिंक ही हॅज नेवर टेकन एनी ब्रेक. ताणें जी जर्नी आपली सुरू केल्ली ती आतां पर्यंत ही इज वर्किंग
एंड इट इज कॉल्ड हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोन्ही. तेजेर तुमकां आनी विचारपाक जाय हय. म्हाका जेन्ना न्ही एकएकदां अशें सिट्युएशन येता तुजो बिझनस खंय तरी स्टार्टिंगूच ग्रो जाता हय. तेन्ना जे क्लोज वन्स एक्सपायर जाता किंवा हय. खंय तरी वयता त्या टायमार तुका थंयसर वचप इम्पॉर्टंट आसता आनी तुज्या बिझनसाचेर लक्ष घालप इम्पॉर्टंट आसता. हय. हय. त्या स्टेजीर कितें करप बिझनसार लक्ष घालप ऑफ घेवप कितें करप ते दीस आसता पळय हय. समथींग बिहायंड हांव तुका सांगपाक सोदता पळय तेच्याकून भायल्यो गजाली आसता हय. त्यो गजाली अश्यो आसता पळय कशें आसता की जेन्ना कोण वता से फॉर एक्झाम्पल माय ग्रँडफादर मम्मीचे पप्पा ही डायड वेन आय जस्ट स्टार्टेड. सो ही गॉट एक्सपायर्ड. ही वॉज अ फन लव्हिंग पर्सन. त्याने सदांच आय थिंक खूप मजेन लायफ जगलो तो. आणि त्यांच्यानी कितें केलें जाणा की ही वॉज व्हेरी फन लव्हिंग. ही वर्क टील हीज लास्ट डेज अशें आशिल्लें. सो ही वॉज 75-76 बट ही वॉज वर्किंग स्टील वर्किंग. आणि त्यांच्या कडल्यान हांवें एकूच शिकलें की एवरीथिंग हॅज टू बी इन टू अ टायम फ्रेम. की ही वॉज ऑल्सो लायक दॅट की कोणाचें बाबा मरणाक गेलो आयलो 4-5 गोश्टी उलयल्यो तेज्या बद्दल बऱ्यो दुसरे दिसा विसरपाचें बिकॉज दॅट हॅज टू बी नॉर्मलायज. हांवें फाटीं सुद्दां म्हज्या एक फ्रेंडा कडेन कॉन्वर्सेशन अशें जातालें दॅट हॅज टू बी नॉर्मलायज. इट्स नॉट एन एंड फॉर समवन इट्स अ बिगिनींग फॉर समवन एल्स. अशें म्हणटा न्ही की तो सोल एक वर्सा नंतर इल टेक अ रिबर्थ. सो यू हॅव टू थिंक दॅट वे. डेथ हॅज टू बी लायक तूं एक दीस तुवें तेजें मरण केलें तुवें तो दुख्ख सोंसलो नेक्स्ट डे यू हॅव टू बी नॉर्मल. यू हॅव टू बी स्टेबल. समज तूं ते 3-4 म्हयने तूं तेजे कडेन तुजो धंदोय बी चलपाना आनी तुजें मेंटल स्टेट खूब इफेक्ट जाता. आनी म्हाका दिसता बेजिकली पर्सनल लायफ हय. सगळ्यात हय. ते आनी बिझनस दोनी सेपरेट करीत न्ही जाल्यार खूब काम बऱ्या भशेन जाता. हय. जशें हय. म्हाजो पर्सनल वे हय. आसा आनी पर्सनल हांव व्यू. तसो येवं पयलीं हांव इमोशनली खूब जातालो आनी बिझनसा कडेन ह्या खूब जातालें हय. म्हणजे इंटरव्यूजा कडेन हय. खूब कमी वयतालें मागीर. हय. सो आतां हांवें ते दोनी सेपरेटूच करून दवरला पाल. हय. दोन्ही सेपरेटूच आसपाक जाय. पळय तुजो धंद्यान कितें न्ही इमोशन्स आसपाक जायना. समज तूं बिझनस करता तूं एंटरप्रिन्युअर तूं स्टार्टअपान तर तूं इमोशन्स घेवन बसना ती म्हजी काकी आनी तिचो तुका बिझनस करपाक जाय सो आय वोंट चार्ज हिम चार्ज हर. इट्स अ रॉंग थिंग. यू आर डुईंग अनजस्टीस टू युअर बिझनस. तूं आपल्या वर्काचो रिस्पेक्ट करना बिझनसाचो रिस्पेक्ट करना. एंड दे शूड ऑल्सो अंडरस्टँड समथींग लोकांक कितें जाता हा हो म्हाजो भाचो न्ही सो आपल्याक वर्कांनी कित्याक पे करूं हांव. यू आर डिसरिस्पेक्टींग हिज वर्क. तें सारकें सेपरेट दवरपाक जाय. आपलो बिझनस सेपरेट आपले रिलेशनशीप सेपरेट. किंवा क्लियरली पयलींच सांगपाक जाय. हय. क्लियरली सांगलेलें बरें की इतलो इतलो चार्ज जातलो. कितें जाता जेन्ना तूं तें सांगता न्ही तेन्ना तुका फाटीं फुडें जाता. ते कितें म्हणटलीं हांवें अशी काय फुकट दवरप तें म्हाकाय जाता अजून जाता म्हाका. पण हांव तेन्ना म्हाका एकूच पप्पान एक सांगलेलें की बिझनस मिन्स नो शरम. लज दवरूच नाका. सांग डायरेक्ट आपलो अमको अमको चार्ज. ओके तें पॉसिबल जाल्यार मागीर केन्ना तरी दी. हय. बट सांगपाचें खूब पण सांगपाचें आपलें हें अमकें अमकें आसा बिकॉज देन यू आर अ गूड पर्सन. यू आर अ गूड बिझनसमॅन. कळ्ळें तुका. समज तर तूं आपल्या वर्काक रिस्पेक्ट करना न्ही जाल्यार नोबडी इज गोइंग टू गो. तो म्हणटली फाल्यां ती वर्ड ऑफ माउथ घालतली आनी तो फुकट करून दिताले. तो बाबडो कोण दुसरो कोण आसा तेजे कडल्यान तूं एक्सपेक्ट करतालो तेकाय फुकट दिवपाक पडटली ती सर्वीस. सो इट्स अ रॉंग थिंग म्हाका अशें एक दिसता. लास्ट तुमच्या सारकें कडेन कर. शेवटी आमचो स्त्री शक्ती हो एपिसोड चालू आसा नवरात्री हय. स्पेशल. सो तेजेर जर तुमकां कितें मॅसेज दिवपाक जाय तुमी दिवपाक शकता. हय. सो आय कॅन ओन्ली टेल ऑल द गर्ल्स गोवान जितले चलयां आसा जितलीं बायलां आसा थिंक अबाउट युअरसेल्फ फर्स्ट. हांवें खुबदां पळयलां लोक फक्त आपले फॅमिली बद्दल चिंतता आपले भुरग्यां बद्दल चिंतता आपले कोण फ्रेंड्सां बद्दल चिंतता तो बाबा फ्रेंड आपल्याक कितें म्हणटलो सुरू करता आपूण एक कितें सपोर्ट कसो मागूं फाटीं फुडें चिंतता न्ही तो ड्रीमूच उरता. यू हॅव टू स्टार्ट. इनिशियली इट वील बी डिफिकल्ट व्हेरी डिफिकल्ट अशें दिसतलें बंद करूं आतां न्ही नाकाच वो टेन्शनां जाता. बट यू हॅव टू कम आउट ऑफ इट स्ट्रॉंगर वायझर आनी बोल्ड जाया. यू नो दॅट समथींग वीच आय बिलीव इज बींग बोल्ड. बोल्ड आसपाकूच जाय. इफ यू आर नॉट बोल्ड देन आय थिंक म्हाका दिसना की तूं फुडें कितें करपाक वता. इवन जॉब फॉर डुईंग अ जॉब ऑल्सो यू हॅव टू बी बोल्ड. थंय तुका अशे सिच्युएशन्स आसता की 4 उतरां आयकुपा पडटा. एक एकदां तुज्या कामाक प्रेज करता तेन्ना तुका बरें दिसता. एक दीस तूं कितें रॉंग केलें दे विल टेल यू बाबा तूं रॉंग करता तूं सारकें करना काम. सो बी बोल्ड. टेक थिंग्स वीच आर व्हेरी गुड सामकी बरी भशेन आसा म्हणजे बरी थिंग्स आसा बरें कितें आसता तें स्ट्रॉंगली घेया. जें अशें आसा की विसरून वचपाचें डोंट टेक इट ऑन हार्ट. बी लायट एंड एन्जॉय युअर वर्क. एक आतां हॉनेस्ट न्ही एक शेवटी अजून म्हटलें पण एक लास्ट शेवटचो प्रश्न एक हॉनेस्ट फीडबॅक आतां जे आमचें कन्वर्सेशन जालें पळय तेजे बद्दल दिया प्लस तुमकां ह्या युनिक अचिवर्स चॅनलाचेर अपकमिंग व्हिडिओज कसल्या टॉपिकांचेर जाय किंवा कशे टॉपिक्स येवपाक जाय त्यो सजेस्ट करा. हय. सो म्हाजे जाल्यार ऑनेस्ट फीडबॅक आसतलो द कॉन्वर्सेशन वॉज व्हेरी व्हेरी लायट
पयलीं म्हटल्यार. आनी म्हाका अशें दिसूच ना की हांव इंटरव्यू दितां. तुवेंनूय म्हाका सांबाळून घेतलें, हांवेन तुका सांबाळून घेतलें. इट हॅज टू बी दॅट वे, करेक्ट? आनी हो इंटरव्यू म्हाका कशें मात सुद्दां दिसूना की दीस इज लायक अ फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ मायन, बिकॉज म्हाका अशें दिसलें की हांव जस्ट एक फ्रेंडा कडेन उलयतां आनी म्हाजे गोश्टी हांव तेका सांगतां आनी तुज्यो गोश्टी हांवेन आयकल्यो. सो इट हॅज टू बी लायक दॅट. आनी म्हाका हो कॉन्वर्सेशन खूब आवडलो. आतां म्हाका कोणाक सांगपाक बरें, कोण म्हाका म्हणटले इंटरव्यू जाय आपल्याक, कोणाक दिवपाक जाय, जावं आपल्याक रेफर कर, जाल्यार आय कॅन रेफर यू, बिकॉज यू मेक द अदर पर्सन रियली तूं तेका स्ट्रेस फ्री करता. ताजो एक नर्वसनेस आसता पळय तो कंप्लीट वता. इट गोज विथ द फ्लो. सेकंडली, टॉपिक्स which are not spoken. I think तेजेर उलयल्लें बरें. स्पेशली युथांक. ड्रग्स इज अ टॉपिक, कॅन बी अ थिंग. अल्कोहॉल, एडिक्शन्स जीं आसता. कितलीं एडिक्शन तुमकां आसता. आनीक सांगता कशें बघा. फॉर एग्जांपल कोण ड्रग्स म्हटले न्हू, कोण ड्रग्स घेयना पळय तोच ते व्हिडियोज पळयता. एक्चुअली व्हिडियोज कोणाक पावपाक जाय आसता, ड्रग्स घेता. बेसिकली ते पळयत ना व्हिडियोज. हय. रिव्ह्यूज येतात, फीडबॅक कशे येतात. सो म्हाजे हिसपान तुवें अशें कितें तरी करप की तो त्या व्हिडियोक अट्रॅक्ट जातलो. कळ्ळें? ड्रग्स केन्ना कितें जाता, वाय शुड से नो टू ड्रग्स हे हेजेर जाल्यार तो पोवचोच ना. येस टू ड्रग्स पळयत जाल्यार पळयतलो. आरे बाबा हो कितें म्हणपाक सोदता, टू ग्रॅब द अटेन्शन. बट आय थिंक youth has to be aware. आतां कितें जालें, लोकांक तो करता, तो सिगरेट मारता म्हणून हांव मारतलो, तो पिता म्हणून हांव पितलो. तेज्या मनान आसना पिवपाचें. टू बी अ कूल इन टू दॅट गँग करपाक सोदता. आय थिंक दॅट हॅज टू बी तें ब्रेक जावपाक जाय. एंड सेकंड थिंग, अवेरनेस. खुबशे हांवें पेरंट्स पळयल्या, दे डोंट अवेअर देअर किड्स अबाउट थिंग्स. हें मागीर कितेंय आसूं, ते म्हणटा आतां न्ही आं बाबू, तुवें आतां पळोवप ना तें तसलें न्हू, तुवें तें मागीर पळोवप. बाबा मागीर केन्ना पळयतलो तो, व्हडलो जालो तो. आतां न्ही मागीर केन्ना पळयतलो. अशें हांवें खूब लोक पळयले जे दे डोंट टॉक अबाउट टॉपिक्स लायक पिरियड्स जावं सेक्स. ते बद्दल आपल्या भुरग्यां कडेन म्हणटा, तीं भुरगीं आसता 27-28 एजीची. दे आर एनीवेज अवेअर, पण पेरंट्सांक दिसता ना बाबू आनी म्हाज्या बायाक कांय खबर ना, पण तेंकां बाबड्याक सगळें खबर आसता. सो यू हॅव टू बी व्हेरी अवेअर अबाउट दीस थिंग्स आनी आपल्या भुरग्यां कडेन सगळे थिंग्स शेअर करा. सो दॅट whenever things जेन्ना तांकां हिट जाता, they should know की the parents have that umbrella with them. केस म्हाका थोड्या पेरंट्सांनी म्हाका सजेस्ट केला की एखादं कम्फर्टेबल नासता उलोवपा खातीर, बट इन केस टीव्हीचेर किंवा मोबायलाचेर वांगडा बसून पळोवपाक शकता असले एपिसोड्स. हय, जाल्यार तसले एपिसोड्स तुवें करपाचे, बिकॉज देन पेरंट्स तांकां एनकरेजूय करता न्ही, बाबा पळय हो एपिसोड तुका लागून आसा, जावं इट्स जेन्ना ग्रोईंग एज आसता थोड्या भुरग्यांक खबर ना. आतां पूण तूं एवरीबडी नोज, बिकॉज एवरीबडी इज एक्सपोज टू सोशल मिडिया. सगळ्यांक खबर आसता, युट्यूबाचेर चालू आसता, जावं दुसऱ्या लोकांचे पॉडकास्ट पळयता, लोकां कडल्यान आयकता, फ्रेंड्स आसता. बट टॉपिक्स लायक सच थिंग अवेअरनेस, खुबशे अशे पेरंट्स आसा, दे नीड टू गेट एड्युकेटेड स्टील, आय फील, मोर दॅन किड्स. किड्सांक खबर आसता बाबा वॉट इज सेक्स, वॉट इज पिरियड्स, वॉट इज LGBTQ कम्युनिटी, दॅट इज ऑल्सो अ टॉपिक रायट नाव जे खूब रिसंटली लोकांक कांयच खबर ना. सो पेरंट्सांक कितें दिसता, असले हितूर ती एक्सपोज आनी ती तशी जातली, ती वायट जातली. बट दे आर गेटिंग अवेअर, हें तांकां कळना. जे कोण अवेअर नासता पळय त्या टॉपिकाक ते लोक चड तेका अटॅच आसता एक्चुअली पळयलें. हय, जेंकां हें नासता तेन्ना. स्पेशली मागीर आनी एक टॉपिक तूं घेवपाक शकता, वीच इज पेरंटिंगाचें. थोडे पेरंट्स अशे आसता की फक्त तेका एक ते शेलान दवरपाक सोदता. बाबा तूं हितूरूच राव, तूं सेफ. तेका तूं भायर सोडत ना, तेका कळटलें कशें. सो तेन्ना तो 27-28 एजीचो आसता आनी तो एक्सपोज जाता. ही गेट्स कंप्लिटली ब्लायंड. तेन्ना तेका इतलो भंय दिसता. आतां तुका खबर आसता रे, तूं जेन्ना पयलीं ल्हान आसतना आशिल्लो आनी आतांचो कशें इज कंप्लिटली डिफरंट. बिकॉज तूं कितल्या लोकांक मेळ्ळो, तूं भायर आपल्यान इंडिपेंडंटली तुवें हें सुरू केलें, तूं इतल्या लोकांक मेळ्ळो, इतल्या लोकां कडल्यान शिकलो. ट्रॅव्हल मेक परफेक्ट. हय, मेक्स यू व्हेरी परफेक्ट. आनी एकटें सोडा भुरग्यांक. म्हाका जाल्यार दिसता भुरग्यांक एकटें सोडपाक जाय, तीं शिकतलीं बी, तांकां कळटलें बी बाबा तुमचो हार्डवर्क कितें आशिल्लो. आतां लोकांक कितें आसा, भुरग्यांक अशें दिसता मम्मी पप्पान कितें केलां, तीं आपलें तेंच गातात म्हणटात. बट they don't know the hard work. So when you leave your kids alone, they learn much better than you being supportive आनी तांकां सदांच ती भरोवपाची कामां आसता. बाबा हें खा रे, हें कर रे, हें वच रे, तें करपाक जायना. You leave them alone and let them take their own decisions. हांवें खूब कडेन पळयल्या, अजून एक 30 वर्सां 40 वर्सांचो भुरगो म्हाका सांगता, ना मम्मी पप्पा आयकुपा ना गो. बट वाय आर यू अर्निंग? वाय कांट यू टेक युअर ओन डिसिजन्स? तूं येदो व्हडलो जालो तरी तूं चिंत्ता की मम्मी पप्पा आयकुपा ना. मागीर तूं मम्मी पप्पा this is something you have to learn, that these people are supporting characters in your film. You are a lead actor. You have to do what you feel like doing rather than मम्मी नहीं मानेगी,
माय फादर वोंट टेक मी सिरियसली, ऑर पप्पाक हांव कितें एक्सप्लेन करूं, डू फाल्यां समज तूं एक्सप्लेन करून आयकना सोडून दी. डू युअर थिंग्स इनटू एक्शन, तेन्ना तांकां कळटलें आब्बा वो हें म्हणटालो. अशे खूब लोक आसा आनी यू हॅव टू बी इंडिविज्युअल. इंडिविज्युअलिटी आपली सोडू नाका. पेरंट्सांक लागून तर हांव सामकें सांगपाक सोदता, पेरंट्स डोंट फोर्स युअर किड्स फॉर एनीथिंग. लेट देम ब्रीथ, लेट देम फ्लाय, लेट देम गो वॉटएवर दे वॉन्ट टू डू. बट मेक शुअर यू अवेअर देम ऑफ थिंग्स लायक ड्रग्स. अशें न्ही की फाल्यां सोडून दिलो की तो कितेंय कितें करता. हें अवेअरनेस तांकां पयलीं आसपाक जाय, बाबा कितें सारकें कितें रॉंग. आनी एट द एज ऑफ 21, 22 you have to leave them. Let them do whatever they want. At least one day they will reach their goal, and then तुमकां अशें दिसतलें हा now he is where he is and म्हाजो ड्रीम कंप्लीट जालो. Because at the end what parents want them to earn good, have a successful life, and they should be happy. तें मागीर कशें आसूं. थँक्यू मॅम फॉर शेअरिंग Thank you so much. Thank you so much. तुजे कडल्यान म्हाका खूब शिकपाकूय मेळ्ळें, and I could share a lot of experience which I always dreamt to share. कारण सदांच ड्रीम करतालें की I share my experience. पण तो कशें शेअर करपाचें तें खबर ना. म्हाका आयकपाक बरें दिसता की तुमची ड्रीम आमी हय, because when I got a call and हांव तुमच्या कडेन उलयलें, I came home and I told them this was my dream to share my experience, because my journey had a lot of hardships, but after a while, हांव देवाक वाज हाडटालें की म्हाकाच कित्याक. But then I understood that these hardships are going to build me, very strong Ashweka. पयलीं जें आशिल्लें आनी आतां भितर लायक वास्ट डिफरन्स आसा, बिकॉज नाव आय नो हाव टू बिहेव, हाव टू डू थिंग्स, हाव टू टॅकल सिच्युएशन्स. तें सगळें हांव शिकपाक पावलें, आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान आय कॅन शेअर दीस वीथ ऑल द पीपल. थँक यू सो मच. थँक यू.